तुझे उतर आमी हांगर शिकपाक येयल्या आनी आमचे ओत्मीक कान ओपन कर, ओत्मीक दोळे आमचे ओपन कर. तुझे उतर आमच्या काळजान भितर घेवपाक आनी हे उतर तुज्या आमच्या काळजान भितर वचनी देवा. आयज आमी कितें शिकतले आमच्या काळजान घातलें नाजाल्यार हेजें एक व्हडलें फळ जातलें म्हणून आमकां विश्वास आसा देवा. कित्याक आमी पयल्या आदावा कडेन आनी दुसऱ्या आदावा कडेन वयता आनी पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलयतलो म्हणून तुका आर्गान महिमा. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भाव भयणांनो, आमी पयल्या आदावाचेर आनी दुसऱ्या आदावाचेर शिकोंक येयला. पयलो आदाव जावन आसा आमचो पयलो बापूय आनी दुसरो आदाव जावन आसा आमचो जेजू. पयल्या आदावान कितें वगडायलें तें दुसऱ्या आदावान शिकोन घेतलें. आनी भाव भयणांनो, आमी स्क्रिप्चर वायज वयतले आनी आयज तुमकां जायती जाणवाय मेवतली आनी जायते तुमकां शिकोंक मेवतले. भाव भयणांनो, जे तुमी केन्ना आयकोंक ना ते तुमकां आयज आयकोंक मेवतले, ही गॅरंटी. कित्याक आमी ह्या टॉपिकाचेर नियाळ करीत आसा. कालूय हांवें म्हाजी बायबल क्लास घेतल्या हांगर म्हापसा, पूण दुसरो टॉपीक घेतलेलो पूण थंयसरूच आहात आमी. जेजून त्या खुर्सार कितें केलें पळय तेजेरूच आहा. भाव भयणांनो, आमी शिकोया ते गार्डन ऑफ एडनान कितें जालें आनी आमी जाणा जेजून जेन्ना आमच्या देवान जेन्ना हो संवसार रचलो तेन्ना पयलें सगळें ताणें रचलें. भाव भयणांनो, सगळें रचलें म्हणजे आंब्याचें झाड आहलें ताका आंबे आहले. मॅच्युअर वर्ल्ड. सुर्या रचलो, चांदे रचले, सगळें रचलें. सगळे सुकणीं रचलीं, झाडां रचलीं, मागीर नुस्तें रचलें, जनावरां रचलीं, सगळे मॅच्युअर उलोवन रचलें. उलयलो आनी ते घडोवन येयले. आनी पयलो कायदो जो लागू जालो तो कायदो जावन आसा लॉ ऑफ फेथ. भावार्थाचो कायदो लागू जालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी भावार्थाच्या कायद्यान भाव भयणांनो, हे सगळे आमी पळयता हांव पळय ते भावार्थाच्या कायद्यान देवान उलोवन रचून हाडलेले आहात ते. आनी जेनेसीस 1:28 आमकां सांगता की आमकां देवा भाशेन रचल्या. दुसरी नान भाव भयणांनो, देवा भाशेन आमकां रचल्या. आनी जेनेसीस 1:28 म्हणटा, लेट अस क्रिएट मॅन इन आवर लायकनेस एंड इन आवर इमेज. म्हणजे आमच्या भाशेन मनशाक आमी घडोवन हाडुया, देव सांगता. आनी आमच्या आपणा भाशेन भाव भयणांनो देवान आमकां रचल्या. देव वतमो आनी आमी वतले. आनी हेजेर आमी आतां आयज शिकतले कितें जालें पळय ते गार्डन ऑफ एडनान. आनी पयलो स्क्रिप्चर सिस्टर वाच. पळय थंय हा. तेन्ना सोरेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुड्यांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. ब्रदर तूं यो. हो ब्रदर आतां हो पयलो आदाम, फर्स्ट एडम. हेका आमी फर्स्ट एडम म्हणटा. देवान कितें केलो, काडलो सुवास आपणाचो भितर घातलो. सुवास जेन्ना तेज्या भितर घातलो तेका एक आत्मा येयलो आनी प्राण येयलो. दोन वस्तू येयल्यो. म्हणजे आमी स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. आय एम अ स्पिरीट, आय हॅव अ सोल एंड आय लिव इन अ बॉडी. आतां हो स्पिरीट, हेज्या भितर एक सोल आसा आनी तो ह्या कुडीन रावता. हो पयलो आदाम. ओके. आतां एग्जाम्पलाक हांव आनीक दोगा जाणांक आपयता. सिस्टर कोरीन यो, मे बी यू ऑल्सो कम. ओके, फॉर 5 minutes, only 5 minutes I will show. Come. Now वो आदाम, you come over here. वो जालो आदाम आनी वो सोल आनी वो स्पिरीट. स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. ओके. आदाम
आता हो स्पिरीट जावन आसा मेन पार्ट. स्पिरीट ना जाल्यार मनशाचें ह्या आदामाचें कांय काम ना. म्हणटो देवान तेज्या भितर स्वास सोडलो तेन्ना हो ताका स्पिरीट घातलो आनी एक सोल घातलो. 2 वस्तू जाल्यो, स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. आतां जेन्ना स्वास घातलो तेन्ना स्पिरीट हेच्या भितर येयलो, सोल हेच्या भितर येयलो. 2 वस्तू जाल्यो. करेक्ट? 2 वस्तू घडल्यो. आतां हो कंप्लीट मनीस, आदाम कंप्लीट मनीस. नेक्स्ट सिस्टर वाज सिस्टर. Maybe show that picture. There is picture is there. Okay. आता थंयसर पळय मदलो मेन पार्ट पळय तो स्पिरीट. ओके, मदलो पार्ट. ओके. हो आता मदलो पार्ट पळय तो हो मेन सेंटराक थंय दाखयला पळय तो आत्मो. हो जावन आसा सोल म्हणजे मन आनी हो ही जावन आसा कूड, आदाम. ओके. आतां कितें जाता, हेज्या भितर भावार्थ आसा, हेज्या भितर देवाचे गूण सगळे आसा, गॉड नेचर हेज्या भितर आसा. हेजो काम हेका कनेक्ट करपाक हो म्हणजे मेन पार्ट जालो. हो कनेक्टर दोगांयचो. हो हेजेशी डायरेक्ट उलोवंक शकना. हेका आमच्या सोलाक तर स्पिरिटाक तर ना आत्मा स्पिरीट प्राणांक तर हेजेशीन उलोवंक जाय आत्म्या कडेन. मातशी ती कोंकणीन उतरां मातशी मिक्सान. आत्मो एक्चुअली आमी आत्मीक म्हणटा, पूण तो आत्मो थंयसर बरयलेलो आहा की हें म्हणून त्या स्क्रिप्चरान तो आहा. म्हणटकूच आमी इंग्लिशीन इजी जातले. हो स्पिरीट बॉडी लागीं उलोवंक सोदता नाल्यार जावचें ना. हेज्या लागीं उलोवंक जाय, सोला लागीं उलोवंक जाय. सोल मागीर बॉडीक सांगता कितें आहा पळय तें, आपणाचें कितें आहा पळय तें सांगता. हे 2 ओत्मीक स्पिरीट आनी सोल ओत्मीक दिश्टी पडनात. डॉक्टरांक पासून मेवच्या नात. सोदले आख्खी बॉडी तर सगळी सेपरेट केली, सगळे ऑर्गन काडले, सगळे सेपरेट केले, हे दिश्टी पडचे नात तांकां. हे ओत्मीक, हे दोनूय ओत्मीक. आनी हो कूड हो डॉक्टराक तुका वकास आख्खो निकळांक शकता तो डॉक्टर. पूण हे ताका दोनूय भितर मेवचे ना. कित्याक हे भितर ओत्मीक ते दिश्टी पडना, पूण भितर आहा तुज्या भितर आहा. पूण ओत्मीक ऑर्गन्स हे दिसा स्पिरिच्युअल ऑर्गन्स. आतां प्रॉब्लम कितें जालो, नेक्स्ट स्क्रिप्चर आमी पळोवया. मे गो टू जेनेसीस 2:16-17. तेन्ना सोरेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखाची फळां तुज्या खावंक येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दिता त्या रुखाचें फळ मात खावंक न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसाक तूं मरतलोय. कोणाक हुकूम घातलो? मनशाक. आदामाक म्हणजे आजून ताका आदाम नांव पडोंक ना, मनीस. ह्या मनशाक सांगलें हे झाडाचें फळ खावपाचें ना, आनी हे गिन्यानाच्या झाडाचें फळ. आनी गिन्यान आनी कितें सिस्टर जाणवाय आनी वायटाची आनी बऱ्याची, पूण बरें आनी वायटाची जाणवाय दिता रुखाचें फळ म्हणजे गूड एंड इवल. हेका सांगलें, कोणाक सांगलें? आदामांक खायना काय. आतां आदामांक हुकूम घातलो. हो आतां आदाम एक्चुली आजून नांव पडोंक ना ताका, पूण आमकां आयडेंटिफाय करपाक म्हणटा. ह्या मनशाक सांगलें फळ खायना काय, पूण हो मनीस कित्याक करता? बायलेक सांगता आपणाच्या. देवान सांगला ह्या झाडाचें फळ खायना काय म्हणून. बायलेक सांगता तो ह्या झाडाचें फळ खायना काय, पूण हुकूम कोणाक दिल्लो? आदामांक दिल्लो. आदामांक दिल्लो म्हणटकूच ताका लागून ब्लेम जेन्ना येता तेन्ना आदामाचेर येता, इवाचेर येयना. आदामाचेर येता कित्याक आदामांक हुकूम घातलो. आतां हांगर कितें जालें? इवेक सांगलें. नेक्स्ट स्क्रिप्चर आमी पळयता.
Go to Genesis 3, 4 and 5. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मोरचिनात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखूंक तुमी आपल्या भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरें जाणो. प्रेज गॉड. आता ईव एक कितें सांगता तो की हे फळ खाल्ल्यार कांय जावचें ना. ईव एक सांगता हे फळ खाल्ल्यार कांय जावचें ना. ईव कितें करता, तें फळ घेता आनी खाता. जेन्ना तें फळ खाल्लें तेन्ना तेणेन कितें केलें, येलें आनी आदावांक दिलें. आपणें खाल्लें आनी येलें आनी आदावांक दिलें. आदावांक दिता पळय तेन्ना आदावांक हुकूम दिल्लो आनी आदावान बायलेक सांगलेलें. बायलेन आयकोंक ना. बायलेचें डिसओबिडियन्स जालें, तेजें सोडून घाल. पूण आदावांक खबर आसली हें फळ खावंक जायना. देवान आदावांक हुकूम घातलो. आदाव कितें करता, बायलेचो मोग करता म्हणून आपूण घेता आनी फळ खाता. जेन्ना आदावान फळ खाल्लें तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा ताका मरपाचो हुकूम आसलो. आतां आदाव मरपाक जावं, रोचला पळय तो मरपाक जावं, म्हणून तो कुडीन मरना. तेजो आत्मो जो देवाचो स्वयं आसता, गॉड नेचर आसता, हो गॉड नेचर आसता तो तेच्या भितरलो भायर सरता. आतां हो गॉड नेचर भायर सरलो. हो गॉड नेचर भायर सरलो. स्पिरीट हा, पूण स्पिरीट बरो ना. आत्मीकपणान जो नेचर आसलो देवाचो तो भायर गेलो. गॉड नेचर इज गॉन आउट. येयले भितर कितें, पातकाचो स्वयं. पातकाचो स्वयं हेज्या भितर येयलो. आतां पातकाचो स्वयं हेज्या भितर येयलो म्हणटकच कितें जालें, आतां कोणाची गुलामां जाली, देवा कडल्यान पयस जाली. देवा कडल्यान कनेक्टर आसलो एकूच तो गेलो. हो आनी हेजो कनेक्टर दोगांयचो, पूण हो देवाक कनेक्ट जातालो. देवाचें उतर म्हणटा जॉन 4:27 म्हणटा, गॉड इज अ स्पिरीट अँड हीज वर्शिपर्स मस्ट वर्शीप हिम इन द स्पिरीट अँड इन ट्रूथ. म्हणजे देव जावन आसा एक आत्मो, जावन प्राण. देव जावन आसा एक आत्मो आनी तुका तर वर्शीप करपाक जाय नाल्यार हे आत्म्यान वर्शीप करपाक जाय आनी दुसरी वाट ना. हो गॉड नेचर हेजो गेलो म्हणटो देवा बारीक कनेक्ट जावपाक आनी चान्स ना. आतां कनेक्ट जावंक लागले आमी देवसारा वांगडा. जेन्ना देवसारा वांगडा कनेक्ट जावंक लागले, देवा कडल्यान पयस जाले, तेन्ना देवान कितें केलें, मनशाक काडलो आनी गार्डन ऑफ इडनाच्या भायर घातलो. कित्याक दुसरें झाड आसलें, ट्री ऑफ लायफ, जिवीत दिवपी झाड आसलें, तेजें तर फळ खाल्लेलें नाल्यार पातकान सासणाच्या सासणांक जेवपाचो म्हणून देवान ताका काडलो आनी बागेंतलो भायर घातलो. बागेंतलो भायर घातलो. पूण आतां हांगोर देवा बारीक कनेक्ट जायना. आतां देवा बारीक कनेक्ट करपाक हो कनेक्ट करूंक लागलो, पूण हेजेर पावर ना. हो कनेक्टर न्हू देवाचो, पूण हो मागता देवा लागीं. पूण हांगोर मिसमॅच. दोगूय हो एकटें पडला, एका कनेक्ट जायना. कित्याक हे आतां सैतानाचें आयकता मांडण्यो आनी एका सांगता. 1 आनी 2 रॉंग हितूनूच आहा, तिसरोय रॉंग. आतां 3 जाणां एक जाले, एक टीम जाल्या तेंची. कित्याक हेज्या भितर देवसाराचो स्वयं येयला. देवसाराचो स्वयं येयला म्हणटो देवसाराच्यो मांडण्यो एका सांगता आनी हें कितें करता, ह्यो देवसाराच्यो मांडण्यो काडटा आनी कोडीक सांगता आनी हितून सगळे आमी उरले. प्रेज गॉड, हालेलुया. इतके पासून कळलें, सारकें कळलें. कोणाक कळोंक ना सांगा, कोणाक कळोंक ना नाल्यार सांगा. हो मेन, हो देवा लागीं कनेक्ट जाता. पूण जेन्ना आदावान फळ खाल्लें तेन्ना हेजो देवाचो स्वयं आसलो तो भायर गेलो, देवसाराचो स्वयं येयलो. देवसाराचो स्वयं येयलो तेन्ना देवसाराचें आयकपाक लागलो. हो स्पिरीट देवसाराचें आयकता आनी ह्या सोलाक सांगता. हो सोल हे कुडीक सांगता. हो कनेक्टर हेजो.
म्हणटच हो कितें सांगता तो कुडीक सांगता देवाचें कांय ना, सगळें देवसाराचेंच राज आनी मोठ्यान चल्लां देवसाराचें राज, फूल स्विंग देवसाराचें राज चल्लां. ताका लागून देव म्हणटा नोहाच्या टायमार आपूण सगल्यांक मारून उडयता आनी आपूण रिग्रेट करता आपणें मनशा काळाक रोचलें म्हणून. इतकी पात का? तेन्ना देव म्हणटा पूण जेनेसीस 3:15 चल वच. थँक्यू. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. Maybe go to Genesis 3:14. तुझे आणि बायले मोदे आणि तुझे सोस्ती आणि तिचे सोस्ती मोदे दुस्मान काय घालतलो. ती तुझे मस्तक माडयतली आणि तू तिचे खोतीक चापतलोय. प्रेज गॉड. Praise God. आतां देव शिराप घालता कोणाक? सोरपाक. नॉर्मल सोरोप आहा पळय तेका पयलो शिराप घालता आनी ह्या सोरपाक शिराप घालतना म्हणटा तो सोरोप म्हाका दिसता त्या टायमार कसो चलतालो हांव नको, घोडे खूब आहलो आसतलो. ताका म्हणटा तूं आतां पोटार वयतलो, तूं पोटार वयतलो आनी पोटार तूं चलतलोय. सगळ्या जनावरां वचून सुबेश त्रास तूं खातलोय, धूल तूं खातलोय. देव ताका शिराप घालता कोणाक? फिजिकल सोरपाक. मागीर नेक्स्ट स्क्रिप्चरान देव सैतानाक शिराप घालता. जेनेसीस 3:15. वा सिस्टर 3:15. जेनेसीस 3:15. दाद तुझ्या तुझी आणि बायले मोदे finish with that this pillar. 3:15 you had told. First you said 3:15. Okay. बरें, नो प्रॉब्लम. आतां पयलीं शिराप घालता फिजिकल सोरपाचेर, दुसरो शिराप सैतानाचेर. दुसरो शिराप सैतानाचेर घालता तेन्ना देव सांगता तुज्या मोदे आनी बायले मोदे आपूण दुस्मानकाय घालतलो. तुज्या मोदे आनी बायले मोदे म्हणजे तुज्या मोदे आनी जी बायल पयली ईवेक तुवें त्रासान घातले, बायल मनशेक तुवें उजार केलो, दुसरी बायल दुसरी ईव मादर मॅरी जी दुसरी ईव आपणाचो कुसवो जेजूक दितली ती तुजें मस्तक फोडून उडयतली. हांगोर मादर मॅरीची प्रोफेसी. दुसरी बायल पयले बायलेक नाडली, दुसरी बायल नाडेन पडपाची ना आनी ताका लागून मादर मॅरीक आमी पळयता खुर्साशीन पासून इतके त्रास आपणाचो चेडो भोगता. आनी हांव स्क्रिप्चरान तुमकां दाखयतलो आंगाक कात नासली, जेजूच्या आंगाक कात नासली. आमी आमच्या इगोजेन पळयता 3 आंगोर थेंबे, 3 आंगोर थेंबे, 2 आंगोर थेंबे आनी पांयां लागीं 5 थेंबे जाले. पूण तो पिक्चर न्हू, तो पिक्चर तर थंयसर फूल इमाज करीत नाल्यार तो मनशाक बसून पळोवंक जायनासलो. काल एक धाकटुलो भुरगो आसलो आनी जेन्ना आमी ते कातार घातलेले तुज्या गायांनी आमी टीव्हीर घातलेले तेन्ना तो भुरगो भियेलो जेजूक मागता तें पळोवन आनी आपणाचें तोंड टर्न केलें. इतकें त्या पिक्चरान दाखयलां तें 1/3, पॅशन ऑफ क्रायस्टान दाखयलां तें 1/3. तें कांयच न्हू, तेज्याहून 100 पटींनी सुबेज ताका मार पडलेलो. आनी हांगोर ते देवाचें उतर म्हणटा तुज्या मोदे आनी हे बायलेचे बिये कडल्यान दुस्मानकाय जातली. हे बायले कडल्यान जे भुरगे येतले ते तुजें मस्तक फोडटले. आनी तो घायल जातलो, तो गायांनी बसतलो, ताकाय मार लागतलो ना न्हू. जेजूक मार खावचो पडलो कित्याक ती प्रोफेसी सर्गीच्या बापायन ऑलरेडी हांगोर प्रॉब्लम जाला तेजें सोल्युशन ह्या स्क्रिप्चरान ऑलरेडी दाखोवन दिलें. देवान तो प्रॉब्लम जाला म्हणून थंयसर तो प्रॉब्लम सोडूंक ना भावा भयणांनो. आतां हे धाकटे चेडूं हांगोर आसले प्रॉब्लम ते स्पिरिटान जाला. आतां हो स्पिरीट चेंज करपाक जावं नाल्यार कहो करतले? मनशा कडल्यान हो प्रॉब्लम येयला नाल्यार मनशा कडल्यानूच हो प्रॉब्लमूय सॉल्वूय जावपाक जाय. आनी ताका लागून
जेजून हुकूम घातलेलो की ह्या संवसाराचे आपूण दोनीपण तुमकां दिता. दोनीपण तर आमकां दिला नाल्यार मनीस जावनूच ताका ह्या संवसारान येवचो पडटलो, कित्याक दोनीपण ह्या संवसाराचे मनशाक दिल्ले आसा देवान. आनी साम्स 82:6 म्हणटा की तुमी ह्या संवसाराचो देव. यू आर द गॉड ऑफ दीस अर्थ, चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. आमी ह्या संवसाराचे देव म्हणून आमकां देवाचे उतर सांगता. म्हणजे ती पदवी देवाच्या भितर पदवी आसली, तीच पदवी आमकां देवान दिल्ली आसा. आमच्या कडल्यान कांयच पयस करूंक ना. देव इतको मोगाळ की ताणें आपणा भाशेन रचलें आनी आमकां आपणाची पदवी दिली. आमकां देव करूंक ना, पूण आमकां देवाची पदवी आमकां ताणें दिली. आमी देवान संवसार हो उलोवन रचून हाडला. आमचो संवसार आमी उलोवन रचून हाडूंक शकता. आनी कितक्योच हांव तुमकां एग्जाम्पल दिवंक शकता की आमी आमचो संवसार कसो उलोवन हाडूंक शकता. पयलीं टीव्ही उलोवन हाडली, हो हांगर इतको लोक जाला पळय तो उलोवन हाडला भाव भयणान. You were there, no? Brother, you were there, no? When we said that every chair will be filled over. उलोवन हाडला आमी. वो लोक हांगर जाता उलोवन हाडला भाव भयणानू. वी स्पोक द वर्ड ऑफ फेथ. हांगर जागो आनी आमी आतां हेच्या फुडें सांगला हो जागो फूल जातलो. हो जागो फूल जातलो. हांगर सगळ्याक शेड आसतली, थंयसर स्टेज आसतली. भाव भयणानू भावार्थाचें उतर जावच्या पयलें उडयता तुमी विटनस आसतली. तुमी विटनस आसतली. हांगर हें घडटलें, सगल्यो गाडयो भायर आसतल्यो. पूण हें घडटलें ही गॅरंटीड. हो सगळो जागो आनी एक पयसो आमी मोडचे ना. ते तुमकां सांगतात, भावार्थाचें उतर तें उलयता. एक पयसो आमी मोडचे ना. देव सगळो पयसो दितलो. कशें दितलो तें म्हाका विचारिना, म्हाका दिता. ही टीव्ही येयल्या म्हाज्या पयशांनी न्हू, म्हाज्या पयशांनी येवंक ना, देवान दिलें. कितें जाय पळय तें दितलो. कित्याक आमकां हांगर जाय पळय तें सगळें आमकां दितलो. तेजी मिनिस्ट्री आमी फकत ही मिनिस्ट्री फुडें व्हरता. मिनिस्ट्री तेजी तो दितलो कितें दिवपाक जाय पळय तें. हे निकतें आमी स्टार्ट केलां. हेच्या फुडें आनीक जायत्यो वस्तू येतल्यो तुमी पळयतल्यात. आपणाच्या उतराक खरो रावपी देव तो. साम्स 89:34 म्हणटा, म्हाजो करार हांव मोडचो ना. म्हाज्या तोंडांतलें उतर भायर गेलां तें हांव परत घेवचो ना. म्हाजो करार हांव मोडचो ना म्हणटा देव. ताणें करार केला आमच्या वांगडा. सोरवंडार आपूण धाडटलो म्हणून ह्या स्क्रिप्चरान ताणें आमकां सांगलें जेनेसीस 3:15 आपूण तुमकां सोरवंडार धाडटा, तो तेजें मस्तक फोडून उडयता. भाव भयणानू हें उतर घडोवन येयलें. देव उलयलेलो हें उतर घडोवन येयलें. आतां आमी पळयता की मनीस देवसाराचो गुलाम जाला. कित्याक चूज केलें. आदामा कडल्यान येता त्या पातकाचो सैम घेवन येता. कोणूय सांग मागीर तो. तेंच्या घरान म्हाका दिसता सगळीं तेंच्या घरान पाद्री जाल्या आनी माद्री जाल्या. पूण तेंच्या घरान तर कोण धाकटे भुरगे जल्मले ते आदामाचे बिये कडल्यानूच जल्मले आनी पातकी सैमूच घेवन येयले. तूं कितको पोवपाच्या घरान तूं जालाय म्हणून तुका आदामाची बी चुकतली म्हणून ना भाव भयणानो. नाजाल्यार जेजू मनशाच्या हितूनूच येवपाचो. जेजूची बी ह्या संवसारी बापायची बी न्हू. तो पवित्र आत्म्यान जल्मोन येयल्लो. तेजे फिजिकल मारयेचें फिजिकल रिलेशन कोणाच वांगडा नासलें. ताका लागून तिका वजन म्हणटात. शी इज अ वजन मादर. कित्याक म्हटलें वजन म्हणजे मनशा वांगडा खंयच्याच मनशा वांगडा तिचो संबंद नासलो. आनी भाव भयणानू तूं तर जेनेसीस वाचशी आनी जेन्ना देवान म्हटलें आपूण हे सगळे धरते वयले सगळ्या मनशा काळाक आपूण मारून उडयता तेन्ना देवान पळयलेलें. आनी तेन्ना तर देवान ती खास घालूंक नासली. नाल्यार एक पासून कुसवो जेजूक दिवपा सारको आसपाचो नासलो. हें उगड आसता. एक कुसवो वन सिंगल womb will not have been holy to give birth to Jesus Christ. तेका लागून
मोजेसाक मागीर कायदो नोहा उपरांत कायदो चालू जालो. मोजेसान कायदो दाखयलो. हो कायदो कित्याक दिलो भाव भयणांनो? कायद्यान आमी देवा कडेन लागीं जायना. कायदो आमकां दाखयता आमकां एक सरोंडाराची गरज आसा. The law was to show us the school master. The law was the school master. एक स्कूल मास्टर आसता, तो रावता थंयसर, कोण भुरगे कितें मस्ती करतात ती पळोवपाक, फकत पळोवपाक, मस्ती करता काय म्हणून वाट दाखोवपाक सारकी. हो फकत कायदो आहलो आमकां एक वाट दाखोवपाक. हे पळय चुकलां, हेल्मेट घालो, तूं पडलोय नाल्यार तुका त्रास जातले म्हणून हेल्मेट घालो. हो कायदो. हेल्मेट घाली नाल्यार तुका फायन पडटली. पूण हो कायदो कित्याक? तुजे सेफ्टीक. तसोच देवान आमकां बरे वाटेन चलपाक तो कायदो दिलो. आनी कोण हो कायदो मानताले आनी धरताले, डिफिकल्ट आहलो कायदो धरपाक, पूण कोण कायदो धरताले पळय ताका देव एवरी इयर तांकां एक बोकडी हाडची पडटाली, जाल्यार कसले जानवर हाडचे पडटाले आनी मारचे पडटाले. आनी तेन्ना मागीर आदामाच्या टायमार कितें जालें? आदाम आनी ईव जेन्ना विंगळी आहली तेन्ना तेणीन आपणान पानाचें एक केलें न्हेसण. पानाची न्हेसण केली. टार्जन बा पळयला नाल्यार तुमकां खबर आसतलें, पानाची न्हेसण. पूण जेजू ना, ती तितक्याचेर सॅटिस्फाय जायना. देव तितक्याचेर सॅटिस्फाय जायना. एक जानवर मारता, फर्स्ट सॅक्रिफायस टू कवर द सीन. जानवर मारप म्हणजे तुज्या पातोक धांपप. क्लियर जायना पातोक, फकत पातोक धांपप. म्हणून देवान पातोक धांपपाक पयले जानवर मारले आनी तांकां न्हेसवण केली. आनी ती न्हेसवण करून तांकां ते बागेन घातले आनी मागीर ते बागेंतले काडले आनी भायर घातले कित्याक ते दुसरे फळ खायत म्हणून. ही शिकवण भाव भयणांनो आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें जालें तें आमकां कळपाक. कित्याक लागून जेजूक ह्या संवसारान येवपाक जाय? कित्याक कनेक्टर मेन कनेक्टर डिफ्यूज जाल्लो. देवा लागीं तुका कनेक्ट जावपाक आनी चान्सूच नासलो. पवित्र आत्मो ज्या मनशाचेर येतालो आदल्या कोरारान, पवित्र आत्मो कोणाचेर येतालो तो प्रोफेसी करतालो. तितक्याच कामाक पवित्र आत्मो त्या मनशाचेर आसतालो. तेजे उपरांत पवित्र आत्मो वयतालो आनी हो पवित्र आत्मो येता तो प्रॉफिट्स ते येताले आनी देवाची जाणवाय दिताले. जेजू येवपाचो आहा, जेजू येवपाचो आहा म्हणून आमकां शिकयताले. एक तुमकां सरोंडाराची गरज आहा. हे सगळे प्रॉफिट जे आमचे बायबलार बरोवन दवरलेले आहा, आयझॅक, जेरमाया, हबाकूक, हे सगळे प्रॉफिट जे आहा ते बरोवन दवरलेले आहा. ते आमकां फकत जेजू येवपाचो आहा म्हणून आमकां सांगताले. कित्याक? जेजू जावन आसलो तेजो आन्सर एका रिस्टोर करपाक. आमचो स्पिरीट आहा तो रिस्टोर करपाक जाय आसलो. कित्याक देवा कडेन कनेक्शन तुटलां. देवा कडेन कनेक्शन तुटलां नाल्यार ह्या एका लायट आसची ना. हांगर तर कनेक्शन ना नाल्यार एका लायट आसची ना. ती टीव्ही चलची ना. टीव्ही आहा पूण मागीर चलची ना. तशी जाल्ली आमची परिस्थिती. टीव्ही आहा पूण चलना. कित्याक? ताका कनेक्शन ना. आनी आमी मनीस अशेंच जियेताले भावा भयणांनो. देवा वांगडा कांय कनेक्शन ना आनी अशेंच पापान जियेताले. पातकां म्हणटा ती इतकी जाल्ली की देवान चितले सगळी धरतीच आपूण काबार करून उडयता. पूण मागीर ताका 8 लोक मेवले जे बरे देवाच्या उतरा पोरमणे जियेताले पळय ते. आनी त्या 8 लोकांक तेणें साल्वार केलें आनी सांगलें नोहाक एक व्हडली बोट बांद. 120 वर्सां लागली भाव भयणांनो ती बोट बांदपाक. 120 वर्सां नोहा त्या लोकांक सांगतालो तुमची वाट बदला. व्हडले हे फ्लड येवपाचें आहा, तुफान येवपाचें आहा, इतको पावस पडपाचो आहा. 40 दीस पावस पडलो. सगळीं बुडोवन गेली. झाडां वयर उदीक गेले. धरतेर आसलेले मनीस सगळे मरोन गेले. फकत 8 जाण साल्वार जाले. आनी तेच्या भारी ते आकान घातलेली ती जनावरां सेव जाली. जी झाडां कितें येयलेली ती सगळीं सेव जाली. बारीक बारीक वस्तू ज्यो सगळ्यो येयलेल्यो त्यो सेव जाल्यो. भावा भयणांनो कित्याक लागून? पातोक वाडलेले. देवा बारीक कनेक्टर नासलो.
मागीर मोजेसान कायदो घातलो आनी ह्या कायद्या प्रमाणे आमी जियोंक लागले. आतां जेजू येवपाचो टायम जालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. गो टू मॅथ्यू 1:23. सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेश जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणगे, आमचें सवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. भाव भयणांनो, मारी देवान चूज केली. एके उस्तोरीक जो दादल्या वांगडा कोणा वरी संबंद ना, वजनबद्ध दादल्या वांगडा कोणाचो संबंध ना, भाव भयणांनो वजनबद्ध जावंक शकना. दे कॅनॉट बी अ वजनबद्ध. हाव कॅन दे बी अ वजनबद्ध? वजन म्हणजे कितें? जे दादल्या वांगडा संबंद ना ती बायल वजनबद्ध म्हणजे दादल्या वांगडा संबंद नासलो पूण जेजू जल्माक येयलो. इट इज अ वजनबद्ध. दादल्याची बी ना, पवित्र आत्म्यान जेजू ह्या संवसारान येयलो. म्हणटकच आदामाची बी तेज्या भितर ना, पापाचो सैम तेज्या भितर ना, देवाचो सैम फकत तेज्या भितर आहा. हे उगडास धरूंक जाय. जायते टायम आमी म्हणटा वजनबद्ध जावंकूच शकना. यू कॅनॉट बी अ वजन एंड हॅव अ चायल्ड. इम्पॉसिबल. You can't be a virgin and have a child. You have to have the seed of a man to have a child. म्हणटकच वजनबद्ध जेजूचो आतां कहो आतां तो आमी नेक्स्ट स्क्रिप्चरान पळोवया. लूक आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी पोवत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोरेस्पूर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरीक एलिझाबेथीन उथार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. भाव भयणांनो, आमी पळयता हांगोर आज बोडवो येता आनी सांगता संबंद ना. भाव भयणांनो चिंतात, दादल्या वांगडा संबंद ना, भुरगे जातले. हांगोर कोण आंकवार आहा ताका सांगलें, तुका भुरगे जातले म्हण. आनी तुका भुरगे जातले म्हणून सांगलें नाल्यार कशें जावंक शकता? तुजें पयलें मेन तूं चिंतूंक वयतलें, जेन्ना आपणाचो दादल्या वांगडा संबंदूच ना, आपणाक भुरगे कशें जातले? दादल्या वांगडा संबंद जाल्या उपरांतूच भुरगे जाता. एडम न्यू ईव म्हणजे आदाम आनी इवेन जेन्ना एकामेकाक जाणून घेतले तेन्ना एबल आनी केन जालो. यू हॅव टू नो इच अदर, देन ओन्ली यू वील हॅव द फ्रूट. पूण हांगोर कितें घडटा? पवित्र आत्म्यान ती गर्भेश जाता. इट इज अ डिवायन बर्थ इन अ वर्जन मॅरी. मारये भितर ही देवाची बी केन्ना जाता भाव भयणांनो? ते देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना मारयेन म्हटलें, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. लेट युअर वर्ड, लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. तुज्या उतरा प्रमाणे जावन येवनी, तुज्या उतरा प्रमाणे घडोनी देवाक सांगलें.
आंच बोडवो घेवन येयल्लो हे देवाचें उतर आनी मारी सांगता जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे तेन्ना भाव भयणानू मारी गोरबेस जाता. आपूण जेन्ना एक्सेप्ट करता तेन्ना गोरबेस जाता. पवित्र आत्मो येयलो पूण तर मारयेन म्हणोंक नासलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे, नाल्यार तें घडपाचें नासलें. मारयेन एक्सेप्टन्स दिलें, उठलें वय आपूण तुजी चाकोन जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे, आनी त्याच टायमार ती गोरबेस जाली. आनी आज बोडवो फुडें सांगता, एलिझाबेथ म्हणटा तेका सगलो लोक केणटालो, तुका भुरगें ना गो, तुजो घोव पळय थंयसर देवाचें काम करता, देवाच्या हाजिरीन आसता, पूण तुका भुरगें ना. देवाचें काम करता मुगो तुजो घोव, पूण तुका भुरगें ना. तेका केणटाले लोक, तेका कितें कितें म्हणटाले. पूण देवाक पदवी हा, इम्पॉसिबल कांय ना म्हणटा. जायना तसलें कांयच ना देवा कडेन. मारी गोरबेस जाता कोणाक कळोन नासतना. कशी जाली? दादल्या वांगडा संबंद ना, वजन बत म्हणटा. आनी जायत्या जाणांक वजन बत म्हणल्यार आजून खबर ना. दादल्या वांगडा संबंद नासतना बत जो जल्म जाला तेका वजन बत म्हणटा. दादल्या वांगडा संबंद नासलो मारयेचो, तेका लागून तिका वजन म्हणटा. हांगर कोणूच आसचो ना ज्या दादल्या आनी बायलेचो एकवट जायन आसतना भुरगें जाल्लें. कोणूच आसचो ना. भाव भयणानू हो वजन बत. आनी मारयेन वय म्हटलें, खालती जाली. म्हणोंक शकताली त्या टायमार फातरावपाची शिक्षा आसली. फातरावपाची शिक्षा आसली. कोणूय तर काजार जावंक आनी ती तर गोरबेस जाल्ली. तेका फातरावपाची शिक्षा आसली. ही ती खबर आहा तिका फातरावपाची शिक्षा आहा म्हणून ती म्हणटा जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे देवाक वय म्हणटा. संवसाराक ना म्हणटा. ह्या संवसाराक ना म्हणटा तेका म्हणटा ओबिडियन्स. पयले ईव डिसओबिडियन्सान खाला पडली, दुसरी ईव ओबिडियन्सान जिखली. भाव भयणानू कितें जाता तें पळया. पयले इवेक सांगलेलें, आदावान सांगलेलें फळ खायना काय खाल्लें. दुसरे इवेक मारयेक, दुसरी ईव मारयेक येवन आंच बोडवो सांगता, देवाची मांडणी कितें आहा ती सांगता. आनी ह्या टायमार ती म्हणना ना म्हाका सगलो लोक फातरांनी मारतलो. शिक्षा ती हांव कशी गोरबेस जातली ती हिसाबता. कशी गोरबेस जातली, म्हाजो दादल्या वांगडा संबंद ना. पूण ती म्हणटा तुज्या तर उतर, नाजाल्यार जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी तेका ओबिडियन्स. फर्स्ट ईव डिसओबिडियन्स, सेकंड ईव ओबिडियन्स. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आता नेक्स्ट स्लायड. बरें तर एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका उदेशी मरण. आनी अशें सगल्या मनशांक मरण पावलें, कित्याक सगल्यांनी पातक केलें. एका मनशा उदेशी. कितक्या मनशा उदेशी? एका मनशा उदेशी. वन मॅन, जस्ट वन मॅन. एका मनशा उदेशी पातक येयलें आनी एका मनशा उदेशी सगल्यांक मरण येयलें. एकल्याक म्हणोंक ना. इट डिडंट से वन. कित्याक तेज्या सैमान जो कोण जल्माक येता तेज्या भितर मरण बरोवन येता. बिकॉज ही इज बॉर्न ऑफ द नेचर ऑफ sin. And the wages of sin is death. Romans 6:23 म्हणटा the wages of sin is death. मरण. आनी एका मनशा कडल्यान आमकां पातक केलें आनी ह्या पातका उदेशी भाव भयणानू सगल्यांक आमकां मरणाचो शिक्षा आसली बरयलेली आमचेर. सगल्या मनशाचेर, एकल्याचेर अशें न्हू. एवरीबडी हॅड टू गो टू हेल.
एवरीबडी, वन मॅन, एक मनीस, आदाम. ह्या आदामान सगल्यांक मरणांक आनी इफेन आमकां दाखयलें. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. नेक्स्ट स्लाइड. कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणूय येता. ओय, जशें आदामान सोबे सगळे मरतात, तशेंच क्रिस्ता सोबे सगळ्यांक देव पुनर्जीवन करतलो. प्रेज गॉड. एका मनशा उदेशी पातक येयलें, एका मनशा उदेशी मरण येयलें. हांगर देवाचें उतर म्हणटा, एका मनशा उदेशी मरण तर येयलां आनी एका मनशा उदेशी तुका साशणीक जिवीत मेवता, रेजरेक्शन मेवता. रेजरेक्शन पुनर्जीवनपण. पुनर्जीवनपण मेवता. केन्ना? पूण हांगर कितें म्हणटा तें पळयात. पुनर्जीवन करतलो. कित्याक? फ्युचर टेन्सान ना. जो मेरेन तूं सोत मानचो नाय, जो मेरेन तूं सोत मानचो नाय जेजू क्रिस्ताचेर, आनी सोत मानप म्हटल्यार भावार्थाचें पावल मारप. भाव भयणानू, आमी सगळीं क्रिस्तांव म्हणून सगळीं सोत मानता हें चिंती नाका. रॉंग. सोत मानता म्हणटा पळय तो, वेन आय एम सेईंग आय बिलीव, आय हॅव अ कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन टू वॉट आय बिलीव. हांव तर सोत मानता, हांव जेजू कडल्यान येयला, हांव जेजू भाशेन जियेता. जेजू म्हणटा आपूण दाखवेल, आमी तेजे खाणे. खानो काड दाखवेलीचो आनी सायडीक दवर. खानो काडलो, सायडीक दवरलो. त्या खाण्याक कितें येतलें आतां? हो खानो हांगरलो काडलो, तोडलो हो खानो आनी हांगर दवरलो. त्या खाण्याक कितें जातलें? हो खानो मरोन गेलो. कित्याक? एका कनेक्ट ना. जेजू वांगडा तूं रावतलोय, नाजाल्यार तुज्या भितर हांगर पळय तुजो सोयम भायर गेल्लो, पातकाचो सोयम भितर येयल्लो. जेन्ना जेजू क्रिस्ताक तूं मानताय, ते खुसार जेजून कितें केलां तें मानताय, तेन्ना हो देवाचो सोयम तुजो परत तुका येता आनी आतां तूं देवा वांगडा परत एक जाता. लायफान तो तुज्या कितें चेंज जाता भाव भयणानू. तो आदांवूच उत्ता. हांव रेमणूच उत्ता. जेन्ना हांव जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता, हांव रेमणूच हा. म्हाजी कुडूय तीच हा. तितकोच बारीक आहलो, तितकोच मोठो आहलो, जितको आहलो तितकोच हा. पूण म्हाज्या भितर चेंज जाता तो म्हाजो स्पिरीट, म्हाजो प्राण म्हाज्या भितर चेंज जाता आनी तो जेजू सारको जाता. जेजू सारको जाता. एका आदावान तर आमकां पातकी केली. एक जेजू आमकां जो कोण भावार धरता तेका सोतपणाचे रोप घालता. द रोप ऑफ रायचसनेस तुज्या आंगार घालता. तूं कितको घाम गोयलोय म्हणून न्हू, फुकट देणे. जेजूचेर सोत मानूंक जाय, तेज्या कामांचेर सोत मानूंक जाय, तेज्या भाशेन हांवें जियोंक जाय भावा भयणानू. आनी डिफिकल्ट न्हू तुका आतां तेज्या भारी एक फुकट देणे पवित्र आत्माय मेवता. फुकट देणे तुका एक पवित्र आत्माय देव दिता. हेज्या पयल्या आदल्या कोरारान पवित्र आत्मा नासलो. येतालो कोणाचेर तितक्याच टायमाक वयतालो. नेव्या कोरारान जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताचेर भावार धरताय आनी जेजूक तूं आपणाचो सोमी, दोनी आनी सरवंडार म्हणून मानून घेताय, तुका फुकट देणे जेजू तुजो आत्मो परफेक्ट करता आनी हो आत्म्यांक सील करपाक पवित्र आत्मा दिता आनी ताका सील करता. एफिशियन्स 1:17 सील करता आनी तुका हालोवंक मेळना. हो पवित्र आत्मा तूं आतां जो देवान तुजो आत्मा परफेक्ट केला तो आनी चेंज जायना भाव भयणां. एकदां सील तो सील. पूण ताका लागून
जेजूचे तो तूं विश्वास दवरताय नाजाल्यार तूं जेजू दाखवेल आनी तूं तेजो खानो जेजू भितरूच रावपाक जाय. तेन्ना जेजूचें बरेंपण तुज्या लायफान तूं पळयतलो. कितें जायना म्हणून इम्पॉसिबल कांयच ना भावा भयणानो, इम्पॉसिबल कांयच ना. आमी हांगर कितक्योच मिलाग्री पळयल्यो, कितक्योच, 1 आनी 2 न्हू. आनी आमी आमच्या बायबल क्लासीनी आमी टेस्टमनीचेर टेस्टमनी आमी आयकता. थर्सडेया दीस कितें जालें तें सांगता. थर्सडेया दीस म्हाजी बायल नुस्तें साफ करताली. नुस्तें साफ करतना ताणें आपणाचें रिंग हांगर घातलेलें बोटान आनी तें रिंग गेलें. तें रिंग त्या हिमसाणीन गेलें आनी सदांच ती अशी हिमसाण भायर उडयता. पूण त्या दिसा तें म्हणटा, आपणा धाकट्या चेडवाक सांगता, हिमसाण भायर उडयनाका म्हणटा, व्हर आनी भायर दवर आनी ते कावळ्यांक घेवन आनी खावनी. आनी ही रिंग पडल्या ताका खबर ना. सांजची आमी दोगांय गार्डनींग करता. दोगांय गार्डनींग ताणें कितें झाडां हाडल्यात ती मातशी लावया म्हणूंक लागली. आमी लायतात दोगांय जाणां. आनी गार्डनींग करता पळय तेन्ना ताका दिसता आपणाचें रिंग ना म्हणून. रिंग ना म्हणटकच आमी आतां सोदता खंय आहा पळय तें. आनी म्हाजो जालो टायम बायबल क्लासीचो. हांवें म्हटलें बाबा आनी म्हाका सोदपाक टायम ना, म्हाजो बायबल क्लासीचो टायम जाला, हांव बायबल क्लासीचें काम म्हाजें चालू करता. त्याच टायमार म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें अमक्या जाग्यार वच आनी पळय. डायरेक्ट तांकां कोणाक कांयच सांगना, गेलो त्या जाग्यार, गेलो, बुदी हाडली ताका दिली, रिंग हाडलें ताका दिलें. भाव भयणानो कशें घडटा, कित्याक तूं ताका कनेक्ट आहाय. पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर देवान घातलेलो तो म्हाका कनेक्ट करता, सांगता अमक्या जाग्यार वच, थंय आहा, थंयसर वच आनी हाड. थंय गेलो आनी खंय हांगर थंय सोदूंक ना, थंय गेलो, थंयसरली हाडली, काडून बायलेक दिली. भाव भयणानो देव आमच्या कडल्यान पयस ना. आमकां सजमाना देवाचे कायदे, देवाचे कायदे आमकां सजमाना. आनी ते शिकपाक आमी हांगर येयल्या. देवान कितें केलें, जेजून कितें केलें, आदावान आमच्या भितर पातक घातलें. जेजू येयलो आनी आमकां सारकें परफेक्ट करून गेलो. पूण त्या जेजून हांवें रिगोन रावपाक जाय. त्या जेजू कडल्यान पयस रावपाक जायना भाव भयणानो. एक दीस झाडाक खानी आहा, एक दीस झाडाची खानी काडली, पुत्तून भितर घातली, पुत्तून काडली, ग्राफ्टींग चालूच आहा. ना जावचें ना, कांयच जावचें ना. जेजूक तुवें तर तुजें काळीज दिलाय, जेजूकूच दी. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्लाइड. तरी आसतना दिल्लो कायदो मनशांनी आदावा पोरी मोडूंक ना. आसतनाय आदावांतन मोजेसा पोरयान मरना सोमेस्ताची रात चल्लोलें. भाव भयणानो हांवें पयलें सांगलेलें, आदाम ते मोजेस कायदो नासलो. कायदो ना म्हणटकच तूं फ्री भोंवंक शकता. कायदो ना, हेल्मेट घालपाचो कायदो ना. कित्याक हेल्मेट घालतले आनी चलन तुका पुलीस कित्याक दितले? हेल्मेट घालपाचो कायदोच ना. आनी फ्रॉम आदाम ते मोजेस कायदो नासलो म्हणटकच ते पापांची येताले. कित्याक कनेक्टर तेंचो ना. कनेक्टर जो देवान दिल्लो देवा कडेन, तो पातकाचो सैम आमी भितर घेतलो. आमी आतां सैतानाचें आयकता आनी पातक सारकें रॅम्पंट. पातक म्हणजे इजी जाल्ले सारकें. बरो मनीस तो मेळपाकूच डिफिकल्ट जालो. 8 मनीस मेळले म्हणटच चित. कोट्टींनी लोक आसलो, 8 मनीस मेळले देवाचें उतर पाळपी. 8च भाव भयणानो चिता. ताका लागून देव म्हणटा एक कुसवो मेळपाचो नासलो. जेजू येवपाक एक कुसवो आसपाचो नासलो. भाव भयणानो सिरियसनस चिता. देवान राग दाखोवपाक तो कायदो करूंक ना. देवान सोरवंडार दाखोवपाक कायदो केलो. आनी आदल्या करारान आमी देवाक पळयता आनी खास दिवपी देव म्हणटा. खास दिवंक नासल्या भावा एक कुसवो मेळपाचो ना. हे पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें एक कुसवो मेळपाचो नासलो. एक आदाम. आनी कितके कोट्टींनी लोक ते जेन्ना फ्लाड येयले, तुफान येयले तेन्ना मरोन गेले. 8 लोक साल्वार जाले.
चिता भाव भयणानू पातोक खंय पावल्ले पळय ते, आनी ताका लागून हो जेजू येयलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट. आदामाचे पातक आणि देवाची फुक्यान दाखयलेली दोयाळाय हाचे मदें सोर कोणाकूच जायना. एका मनशान गुन्यांवान सगळ्या मनशाक मरण पावलें जाल्यार कितलें अदीक अपूर्व तें. एका मनशाक जेजू क्रिस्ता वरवीं समेस्त मनशांक सुबापणान फुक्याक फावो केल्लें देवाचे दयाळायेचें देणें. एका मनशान भाव भयणानू मनशा काळाक पातकी केलें. एका मनशान, वन मॅन, एडम क्रिएटेड द एंटायर युनिवर्स एज सिनर. एंटायर तुवें पातक करूंक ना करूंक तुज्या भितर पातकाचो स्वयं आहा. तुवें समज पातक करूंकूच ना, धाकटी भुरगीं जल्मतात, आमी बावतीस दिवंक वतात, धाकटे भुरगे जल्मला, त्या भुरग्याक कितें पातकाचें खबर आहा? कित्याक वता ताका बावतीस दिवपाक? कित्याक हो पातकाचो स्वयं तुज्या भितर आहा, तो जेजू क्रिस्तान मरपाक जाय. इट हॅज टू डाय इन द बॅप्टिझम ऑफ क्रायस्ट. जेन्ना तुजेर उदीक घालता तेन्ना तुका धुता आनी तुका तें जेजूचें मरण, तुका बॅप्टिझम ऑफ डेथ दाखयता, जेजूचें मरण दाखयता. जेजूचेर विश्वास दवर म्हणटा आनी तुका पुनर्जिवंत मेळटलें. पूण भाव भयणानू, आमी बॅप्टिझम दिता पळय तेन्ना धाकटे भुरगे आसतात, आमकां कांय खबर ना कितें जालां पळय तें. आमकां मातयेन धुलेलें म्हणून खबर आसची ना. मागीर आमी कोणाचें पळयता, आमचें माथें धुलां तें आमकां खबर आहा. म्हाका नाल्यार उगडास पासून ना म्हाजें माथें धुलेलें म्हणून. तुमकां उगडास आहा तुमचें माथें धुलां पळय तें? पूण केलें, पूण आमकां कॉन्फर्मेशन आहा. इग्रोज मातयेन कॉन्फर्मेशन धरलां. कित्याक? आतां तूं वाडलोय, आतां तुका 15 वर्सां जालीं. कॉन्फर्मेशनाच्या दिसा कितें जालां तें आतां कन्फर्म करता, ताका लागून कन्फर्मेशन म्हणटात. कन्फर्म करता की त्या दिसा पळय तुजें माथें धुलेलें, तुज्या भितर पवित्र आत्मा येयल्लो, आतां तूं शीक. आतां वय म्हूण देवाक. तेन्ना तुका तोंड नासलें, तूं धाकटो भुरगो आहलोय, मामा पासून म्हणोंक शिकोंक नासलोय, पापा म्हणोंक शिकोंक नासलोय. पूण आयज म्हूण वय जेजू, तूं म्हाज्या खातीर ह्या संवसारान येयलोय, त्या तो खुर्सार गेलोय, म्हाजी पातकां येयले, म्हाजें दुयेंस येयलें. कॉन्फर्मेशना दिसा जाता. पूण भावा भयणानू, आमची चाल कितें जाल्या? म्हणटा म्हणून रागार जायना. देव कितें कॉन्फर्मेशनान करता पळय तेजेर आमचें ना. इस्तीत कसलो शिंवतले, शर्ट पॅन्ट आमी कसले घालतले, हेजेर आमचो फोकस. आनी हांगोर कॉन्फर्मेशनाच्यो 2 लायनी चालू आहा. हे सायडीन चेड्यांची, हे सायडीन चेडवांची. माय पायस आहा, साजें कितें आहा? ते चिकन टायमार येयल्या पुरो, ती बिरयानी टायमार येयल्या पुरो. भाव भयणानू, फिजिकल आमी कितें करतले थंय आमची चिंतना. तूं कॉन्फर्मेशनाच्या भुरग्यांक दिसात पवित्र आत्म्याचेर दिसात तांकां कांय खबर आसचें ना. कित्याक फोकस थंय ना तेंचो. फोकस पार्टी आमी कितें करतले पळय ती पार्टयेक इस्तीत आमी दुसरो शिवला पळय तो. जेजूचेर आमचो फोकस ना. त्या दिसा कितें जाता तो आमचो फोकस ना. आनी मागीर आमी म्हणटा, खूब जाणांनी म्हाका सांगलें जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचेर शिकवण दितालो पळय तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका फोन करून सांगलो, आमकां पवित्र आत्म्याची खबर नासली. पवित्र आत्म्याची खबर नासली नाल्यार तूं क्रिस्ताक कसो आपणायलोय? क्रिस्ताक आपणायला त्या दिसा तुका पवित्र आत्मा मेवता. ज्या दिसा तूं म्हणटाय तूं जाण आसा म्हाजो सोमी दोनयान म्हाजो सरवंडार, त्या दिसा देव तुका एक फुकट देणें, तुका एक आदारी दिता आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मा. कित्याक जेजू हो संवसार चलतना पवित्र आत्म्यान चल्लो. सगळीं कामां जी जेजून केली ती पवित्र आत्म्यान केली. नाजाल्यार जेजूची मिनिस्ट्री पळया तुमी केन्ना स्टार्ट जाल्या पळय ती.
जेजूची मिनिस्ट्री जेन्ना बॅप्टिझम तेजो जालो, बातिस जालो तेजो, तेन्ना जेजूची मिनिस्ट्री चालू जाल्या. 30 वर्सांचो आसतना तो बातिस केलो. 30 वर्सांचो. माथें धुंगनासलें, सोमतो बुडोवन काडलेलो. त्या टायमार व्हडले मॅच्युअर तुजे जाताले. आमच्या टायमार तो न्हू, भुरगे आसतना त्या टायमार दुसरे भाशेन आहले. बातीस जेन्ना सकयल उदकान गेलो, जेन्ना वयर येयलो, स्वर्ग ओपन जालो आनी स्वर्गीच्या बापायन आवाज केलो, हो जावन आसा म्हाजो पूत, तेजेर हांव खूश आसा. दुसरो त्याच टायमार पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान तेजेर देंवलो. म्हणजे दाखोवपाक 2 विटनस सर्गीचे आनी जॉन द बॅप्टिस्टाचे आनी जेजूचे शीस थंयसर विटनस आसले. पूण भावा भयणांनो, आमी क्रिस्तांव म्हणून आमकां स्वर्ग मेवतलो म्हणून चिंती नाका. कहो मेवतलो तें सांगता. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां आयज कोण येतलें स्वर्ग कहो मेवता पळय तो. तूं क्रिस्तांव जालाय आनी तुका बावतीस दिला, पूण तो बावतीस सजमोंक नाजाल्यार ती फक्त फॉर्मेलिटी जाली इगोरचेर. सांगता म्हणून रागार जायना, कारण भावा भयणांनो, हांवेंनूय बावतीस घेतला, हांवेंनूय कॉन्फर्मेशन घेतला, हांवेंनूय कुमियांव घेतला, हांवेंनूय काजाराचो साक्रामेंत घेतला. पूण साक्रामेंत घेवपाक जाय म्हणून घेतलें म्हणून जायना भावा भयणांनो. साक्रामेंत सजमोंकूच ना. सजमोन आसतना आमी करता भावा भयणांनो, सजमणी ना. आनी जो मेरेन तूं सजमणाय, देवाचें उतर म्हणटा होजाया 4:6 म्हाजे लोक शेणला, कित्याक तांकां देवाच्या उतराची समजणी ना. जॉन 17:3 म्हणटा, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. जेन्ना तूं तुज्या देवाक ओकयतलें तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत. तूं क्रिस्तांव म्हणून साश्णीक जिवीत न्हू. जेन्ना तूं तुज्या देवाक ओकयतलें तेन्ना साश्णीक जिवीत देवाचें उतर सांगता. नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. जेन्ना देवाक ओकयतलें तेन्ना विश्वास करतले. कितक्या जाणांनी मागला, देवा म्हाका बरो कर. कितक्या जाणांनी मागणें केलां, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका पयशे दी, जेजू म्हाजेर बेसांव घाल, जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी. कितक्या जाणांनी मागणें केलां असलें? हात वयर घाला. कोणें असलें मागणें केलां, जेजू म्हाका बरो कर? कोण घालिना? तुमी लासता. हांव घालता. आमी असली मागणी करताली. असली मागणी आमी करताली. पूण ते मागणे न्हू, ते मागणे पेगनाचे. पेगन म्हणजे जो आन भावार्थी आहा पळय तेजे. आन भावार्थ्याच्या मागणे, जेजू म्हाका बरो कर. जेजू म्हाका बरो कर म्हणटा तो आन भावार्थी मनीस उगडास धरा. देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी तूं बरो जालोय, आनी आमी म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर. तेज्या उतरा प्रमाणे जियेता काय म्हाज्या उतरा प्रमाणे हांव उलयतां. आनी जेजू सांगता सिस्टर वास जॉन 12:49-50. जेजू कितें सांगता तें पळोवया. थंयसर ना तो स्क्रिप्चर. मागीर नेक्स्ट टायम आमी लॅपटॉपाचेर कनेक्ट करून डायरेक्ट थंयसर सगळें स्क्रिप्चर. कित्याक म्हजेच ओस्तोगीन हांव उलोवंक ना. बापान म्हाका पाठयला आनी हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें हाचे विशीं ताणेंच म्हाका आज्ञा दिल्या. आनी ताची आज्ञे प्रमाणे हांव उलयतां तें सासणीक जिवीत हाडटा म्हूण हांव जाणो. म्हणटच जें कितें हांव उलयतां त्या बापान म्हाका सांगलां तशेंच उलयतां. हांव कितें उलयलां? बापायन सांगलां पळय तेंच उलयलां. जेजू सांगता आपूण ह्या संवसारान 33 इयर्स चल्लो, म्हाका बापायन सांगलां तेंच उतर हांव उलयलां, तेज्या भायर हांव उलोवंक ना. जेजू सांगता. एक तर जेजू फोट मागता, नाजाल्यार हो बरोवपी फोट मागता. हो बरोवपी पवित्र आत्मा. आनी जेजू सांगता आपणाच्या बापायन सांगलां तीच उतरां आपूण उलयलां. आमी कितें उलयतात भाव भयणांनो? फाटल्या दिसांनी कोणाक हांव कॅन्सराचो पेशंट आसलो, ताका
घरा कडेन गेलो देवाचें उतर दिवपाक. जेजून दिला दुयेंस, सोंसचें पडलें न्हू म्हणटा. अरे जेजू दुयेंस दिला नाल्यार मेलो कित्याक तुज्या खातीर? तुका तर दुयेंस दिवपाचें आसलें ताका, नाजाल्यार तो पेकोणेकार कोणलो? पयलें दुयेंस दिता मागीर पेकयता. डॉक्टर तुका पयलें दुयेंस घालता आनी मागीर तुका पेकयता. अशें करता डॉक्टर? आमी डॉक्टराशीन वयतात न्हू, सगळीं वयता आमी डॉक्टराशीन. कोण वचोंक ना हांगा डॉक्टराशीन केन्ना? कोण वचोंक ना डॉक्टराशीन आजून पासून? एकलो बसून कोण वचोंक ना, सगळीं गेल्या. सगळीं कित्याक वयता डॉक्टराशीन? आमकां पेकोणी मेळपाक. आमी जाणान डॉक्टर आमकां वखद दितलो आनी आमी बरी जातलीं. पळयता आतां सगळ्यांत व्हडलो पेकोणीदार कोण? जेजू पयलें दुयेंस दिता आनी मागीर पेकयता. भाव भयणांनो, असलें आमकां शिकप मेळ्ळा की जेजून दिला म्हणून आमी तें सोंसपाक जाय. आनी हांवें म्हटलें जेजून तुका दुयेंस दिलें, डॉक्टर आशीन तूं गेला तो तुका पेकोणी दिता. आनी सगळ्यांत व्हडलो पेकोणेकार कोण? जेजू म्हणटा तो. आं बरें, संवसाराचो दोतोर तुका बरो करता आनी सर्गीचो दोतोर तुजेर दुयेंस घालता. ना भाव भयणांनो, शिकोण आमची रॉंग. देव तर तुका दुयेंस घालपाक आहलो नाल्यार खुर्सार कित्याक गेलो? आनी तुज्या आपणाच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यान कित्याक म्हटलें? आनी आमी देवा लागीं वयता, दिमी घालता, तेर्स म्हणटा, एक एकदां हड्डेय बडयता, दुकाय गोयता आनी म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर. करूंक शकचो ना, इम्पॉसिबल, जावचोच नाय बरो. एग्जाम्पल दिता, ह्या चेडवाक हांव ही चावी काडून दिता. एक मिनीट. आतां ते म्हायशीन चावी मागतले? हांवें दिली न्हू ताका काडून, ते मागच्या पयलींच हांवें काडून दिली ताका. ते आतां म्हायशीन चावी मागतले? जेजून तुका पेकोणी दिल्या आनी तूं म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाजेर बेसांव घाल, जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी. आनी जेजू म्हणटा ऑलरेडी तुका जाय पळय तें दिलें. तुका जाय पळय तें हांवें ऑलरेडी तुका दिला. तुज्या एकावंटान घातलेले आहा, वच आनी काड. बापायन तुज्या एकावंटान 5 लाख घातले. तुका खबर आहा बापायन तुज्या 5 लाख एकावंटान घातल्या. बापायक वचोन सांगतलो 5 लाख काडूंक रे डॅडी, काडूंक रे 5 लाख तुवें घातले पळय ते. वचोन केन्ना कबार करतले? बापायक पासून खबर आसची ना. भाव भयणांनो, देवान आमच्या एकावंटान घालून दवरलेल्या कित्याक 2022 वर्सां पयलीं मेलो. हांगर कोण आहा 2022 वर्सां जियेता पळय तो? आतां 2022 वर्सां पयलो तर मेला नाल्यार खंय तरी घालून दवरूंक जाय आमची पेकोणी. खंय घालून दवरल्या आमची पेकोणी सांगा? आमची पेकोणी खंय घालून दवरल्या? ज्या दिसा तुका आवयच्या कुशव्यान घातलो आनी ज्या दिसा तुवें म्हटलें जेजू तुजान आसाय म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार, त्या दिसा तुज्या आत्म्यान ती पेकोणी घातली. भायर ना पेकोणी. दिमी घातली आनी इमाजी कडेन रावलो आनी दिमी घातली म्हणून थंयसरल्यान येवची ना पेकोणी. पेकोणी तुज्या भितर घातल्या जेजून, कित्याक तूं तेन्ना जल्मोंक ना. जेजून पेकोणी तुज्या आत्म्यान भितर घातलेली आहा. जेन्ना तूं उलयता ताका लागून जॉन 7:37-39 म्हणटा, फ्रॉम द बेली शाल फ्लो लिवींग वॉटर्स. तुज्या आत्म्यान सान तुजी पेकोणी मेवतली तुका. भायर सोदी नाकान भाव भयणांनो. एका मागणें करूंक लाय, हेणेन मागणें केलें, तेणेन मागणें केलें आनी मागणें करता पळय तेन्ना तो उतर कितें उलयता तें पासून आयकना. जायत्या जाग्यांचेर आमी वयता मागणें करपाक. मागणें करता पळय तेन्ना हालता नाल्यार पळयता आपूण हालता नाल्यार आं हो ब्रदराक पावर बरो हा, हालता मरे आपूण सगलो. हालताय कित्याक तूं? तुज्या भितरल्यान भायर येता. कोण आहा हांगर भायल्यान जल्माक येयल्लो काय भितरल्यान येयल्या जल्माक तुमी? आवयच्या कुशव्यान सान भायर सरल्यान काय कुशव्यान भितर गेल्यान आनी जल्मल्यान? कुशव्यान सान भायर. खंयच्या झाडाची बी दाखय म्हाका तूं.
भायल्यान भितर वयता पळय ती, भितरल्यान भायर. जोलोम तर घेतलोय नाल्यार भितरल्यान भायर, तुजी पेकोणी भितरल्यान भायर येतली भावा भयणानो. आत्म्यान कंप्लीट केल्लो आसा जेजून तुका. तुजी सगळी गिरेस्तकाय तुज्या आत्म्यान घातलेली आसा. ज्या दिसा तूं म्हणटलोय आपूण गरीब म्हणचो नाय, आनी देवाचें उतर म्हणटा लेट द पुअर से आय एम रिच. गरीब आहा ताका म्हणोनी आपूण गिरेस. आनी तेन्ना हो उतर तुजें वयता आनी तें काम घडून हाडटा. कित्याक जेजू गरीब जालो. गरीबसाण तेणेन घेतली, तूं गिरेस्त जावपाक जाय. देवाचें उतर म्हणटा ही बिकेम पुअर दॅट यू मायट बिकम रिच. आनी भावा भयणानो आमी चिंताव भायल्यान आमकां खंयसरल्यान कंप्लीट पॅकेज तुज्या आत्म्यान देवान भितर घातलेल्या कंप्लीट हिलींग, प्रॉस्पेरिटी, कितें जाय पळय तें साल्वेशन इन द स्पिरीट कंप्लीट. 1 John 4:17 म्हणटा एस जीसस इज सो आर यू इन दीस वर्ल्ड. एस जीसस इज म्हणजे डुप्लिकेट कॉपी, जेजूची डुप्लिकेट कॉपी ती. ताका लागून बापायच्या फुड्यान वयता तेन्ना बापूय म्हणटा हो म्हाजो पूत, तेजें रगत तुजेर पळयता. आनी आमी चिंता भावा भयणानो वाती पेटयल्यो, हड्ड्यार हात मारले, दिमी घातली. ना, देव तुजो मोग करता. फाटल्या दिसांनी आनी कोणान म्हाका फोन केलो, आपूण म्हणूंक लागले उपास करता. आनी आपणाक म्हणूंक लागले उपास करता, देव आपणाचेर देव आपणाचेर मागीर हय म्हणून म्हाका कळलें हे उपास करता देवाक खूश करपाक. देवाक खूश करपाक उपास करपाची गरज ना. तो तुका भुको धरूंक सोदता. इज ही ट्रायंग टू कीप यू हंग्री? नाल्यार 6 दीस पयले 5 दीस ताणें सगळे रोचले आनी 6या दिसा मनशाक रोचलो. 1 दीस पासून उपाशी पडोंक जायना म्हणून. तूं उपास दवरताय तुजो देवाक मोग दाखोवपाक. देवाक कडल्यान कितें दी 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 म्हणपाक ना. तुजो मोग दाखयताय. देवा तूं 40 दीस उपास घेतलोय, हांवूय तुज्या मोगान ते 40 दीस हांवूय उपास करता. मोग तूं आपणाचो मोग देवाक दाखयता. देवा कडल्यान कितें मेवतलें म्हणून न्हू. तेणेन म्हाका गिफ्ट दिला, हांव ताका गिफ्ट दिता, तसलें सिस्टम न्हू देवाची. तूं देवाक गिफ्ट दी ना दी तुका दितलोच, ऑलरेडी दिला. भाव भयणानू एका आदावांक एके इवेक लागून देवान सगळें रोचलें. तेजे उपरांत आनी कितें रोचलां? इल्लो वारो सुबेज घातला, इल्ली चिकन इल्लें सुबेज हें केलां, हांगर सप्लाय केला, मडगांव इल्लें सुबेज सप्लाय केला. ना भाव भयणानू, ज्या दिसा त्या 6 दिसांक उलयलेलें तें प्रोडक्टीव सिस्टम चालूच आहा. बीएनसान ते येत आहा. आनी कितक्योय सेंचुरी वसोंक एक उणें पडचें ना. कित्याक उतरान उलयलेलें. पावसान पळया भावा भयणानो, पावसान पळया. ह्याक हांगर करपलेलें दिसता. पावसान पळय हांगर यो आनी तुमी हांगर पावोंक ना. पावसाच्या टायमार सारकें ग्रीन आसता. कोणें येवन बियो घातल्यो? कोण येयलो आनी बियो घातल्यो? देवाचें उतर. उलयलेलें तें उतर चालूच आसतलें. दर्या वयलें उदीक सुकना, चालूच आसतलें. पावस येवपाचो चालूच आसतलो. उणो आरे म्हणटा झाडां कातरल्यान ग्लोबल वॉर्मिंग, तकलेचें वॉर्मिंग. कसलें ग्लोबल वॉर्मिंग? देवाक सांगताय ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणून. देव तुका आख्खो वॉर्म करून उडोवंक हा. कसलें ग्लोबल वॉर्मिंग? कांय ना ग्लोबल वॉर्मिंग. बा देवाक खबर आहा. हो एंड देवान ऑलरेडी पळयल्लो आहा. ऑलरेडी ही नोज वेन दीस वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. ही हॅज नॉट he saw the end in the beginning. He already knows when this world will end, when the heaven and earth will become one. God the Father already knows. सर्गीच्या बापायक खबर आहा हो सर्ग आनी संवसार एक केन्ना जातलो पळय तो. ताका खबर आहा. ग्लोबल वॉर्मिंग तुवें सगळीं झाडां कातरलीं म्हणून चिंतिनाका आनी देवाचो पावस तूं बंद करूंक शकताय म्हणून. ते लोक ते सायंटिस्ट ते खूब हुशार जाल्या. न्यूटनाक लागली कितक्यो सेंचुरी कळपाक लॉ ऑफ ग्रॅविटी. पूण ज्या दिसा जेजू उलयलो त्या दिसाच्यान लॉ ऑफ ग्रॅविटी आहलो. आदाम आनी ईव हांगर वाऱ्यान वचून आसली, जमनीरूच आसली. नाल्यार लॉ ऑफ ग्रॅविटी तेन्नाय चलतालो. करेक्ट ब्रदर? लॉ ऑफ ग्रॅविटी वॉज वर्किंग देन. सुकणीं कशें उडटालीं तर
जमनीर उडटाली वयर उडटाली न्हू. मागीर लिफ्ट एंड ट्रस्टाचो लॉ केन्ना येयलो? कितक्या वर्सांनी येयलो. लॉ आतां शिकता 1000 आसतले तो हे लॉ विच मॅन हॅज नॉट येट टॅप्ड. 1000 आसतले आनी लॉ जे मनशाक आजून कळोंक ना. देवाचे गूट भाव भयणांनो, देव नोको म्हणून कांयच चिंतिनाका, देवाक सगळी खबर आहा. नेक्स्ट स्लायड. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवां समेस्त मनशाची कास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पूर्ण भक्तीची करणी समेस्त मनशांक जिवीत जोडून दिता. म्हणजे तांकां देवाक मानवलोली करता. एकलो मनीस देवाची आज्ञा खालतो रावलो ना देखून सगळीं मनशां पातकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाची खोशे खालतो रावून सगळीं मनशां देवाक मानवलोली जातलीं. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. एक मनीस देवाच्या उतराक खालती जावना. पयलो आदाम. दुसरो आदाम येयलो देवाच्या उतराक खालती रावलो. जॉन म्हणटा पळय ते की हांवें म्हटलो जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमे दोनी. भाव भयणांनो, म्हणटाय पळय ते तुवें जियोंक जाय. आमी जायतीं जाणां म्हणटा जेजू म्हाजो सोमी. आनी तूं कोणाकूय विचार, खंयच्याय क्रिस्तांवाक विचार, ते म्हणटले जेजू आमचो सोमी. सोमी नाजाल्यार जेजू कितें सांगता पळय तें आमी करपाक जाय. आमी भावार दवरला, बिलीव इन युअर हार्ट, कन्फेस आउट फ्रॉम युअर माउथ. तोंडांतल्यान जेजू म्हाजो सोमी, जेजू म्हाजो सोमी म्हटल्यार काळजान सान येवंक ना. भाव भयणांनो, बिलीव इन युअर हार्ट, कन्फेस आउट ऑफ युअर माउथ, कंप्लीट. ताका लागून देव म्हणटा तुजें काळीज म्हाकाच दी. तो म्हणना तुजे पयशे म्हाका दी, तुजी गिरेस्तकाय म्हाका दी, तें म्हणना तो. तुजें काळीज म्हाका दी म्हणटा. काळीज जाय देवाक. आमचे क्रिस्तांवांनी देवाक काळीज दिवपाक जाय. आनी भाव भयणांनो, तुवें तर म्हटलें जेजू 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 आनी जेजूचें उतर जियोंक नाय, नाजाल्यार तोंडांतल्यान तुवें उच्चारलां. रागार जायनाका भाव भयणांनो. सांगता पळय तें ही स्वता देवाची. काळजान सान तुवें जेजूक आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेवंक जाय. बिलीव इन युअर हार्ट अँड कन्फेस आउट ऑफ युअर माउथ. रोमन्स 10:8-9. साल्वास हांव तुका जेन्ना तूं काळजान सान मानून घेताय आनी तूं निर्णय घेताय की आतां आपूण जेजू क्रिस्तान जियेतली, त्या दिसान तुजे भितर देवाचो नेचर येता, सैम येता. तुजो सैम आनी देवाचो सैम एक जाता, डुप्लिकेट सारको. हो जेजू हो तूं सेम आयडेंटिकल, कांयच चेंज ना. इतके चेंज आमच्या भितर जेजू करता. आनी इतकेंच न्हू, आनी पवित्र आत्मा आमकां फुकट देणें दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. बेबी गो टू 1 Peter 3:18 and 20. कित्याक म्हणल्यार आमची पातकां सारकींच नाटक करून आमकां देवा सोरशीं पावोवचे खातीर खूद क्रिस्तान एके पावटी मरण सोंसलें. निरअपराधी जावन अपराध्यां पासत तो मेलो. तो आमच्या विनाशी मनशा सैमाचो आसलो देखून ताचो जीव काडूंक पावले. पूण देवान ताका पुनर्जीवन केलो तेन्ना तो आत्म्यान भरलेलो अविनाशी जालो. आनी असो तो होणकोणीत आसलेल्या मनशांक सोडवणेची खबर परगटून गेलो. मागा नोवान तारून बांदतालो त्या काळार देव अशें सोंसणिकायेन धरून आसलो तेन्ना ही मनशां देवाक खालती जावंक राजी ना जाली. फकत एक धाकटो 8 जाणांचो जमो उदका वरवीं व्हांवतालो. बेबी put English now. You put, for Christ also suffered once for sin.
एकदांच फारीकपण पातकाचें, एकूचदां, आनी फारीकपण ना. एड करूंक शकनाय, मायनस करूंक शकनाय. जेजून कितें केलां पळय तें वन्स, ओन्ली वन्स द सॅक्रिफायस इज कंप्लीट. वन्स, हांगा देवाचे इंग्लिशीन म्हणटा वन्स फॉर सीन, द जस्ट फॉर द अनजस्ट. आमी अनजस्ट, देव जस्ट, पूण आपूण खुर्सार वयता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस, दॅट ही मायट bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit. भयणानो, पातकाचे फारीकपण मरण. जो पातकान मरता तेजो जागो खंय भयणानो? जो मनीस पातकान मरता तेजे जागो खंय? संवसार काय इफेन ना. तुजो देव, म्हाजो देव आमच्या खातीर इफेन्नान गेलो. सोत मानता म्हणटा तुमी? सोत मानता म्हणटाना म्हणटा इफेन्नान गेलो. तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. कित्याक लागून गेलो? पातक तेणें केल्लें. आमचे पातक घेवन गेलो. आमी थंयसर त्या उज्यान उलपोंक जाय आसलो, आपूण उलपलो. भयणानो, उगडास धरा. खुर्सारूच नदर धरी नाकात. खुर्सा उपरांत कितें जालें तें पळया. मेलो आनी गेलो सकयल, आनी लासलो आमच्या खातीर. टोटल पेमेंट जावपाक जाव. देवान हाफ पेमेंट करूंक ना. बापायन, सर्गीच्या बापायन प्लॅन करूंक ना की ना खुर्सा वयलो ताका डायरेक्ट वयर वतलो. ना, हो प्लॅन ना देवाचो. सर्गीच्या बापायचो प्लॅन हो ना. आपणाचो पूत म्हणून तेणेन हाफ प्लॅन करूंक ना. आपणाच्या पुताक तेणें सांगलेलें तिसऱ्या दिसा आपूण तुका पुनर्जीवन करतलो हें सांगलेलें ताका. पूण 3 दीस इफेन्नान तुका रावचो पडटलो. तिसऱ्या दिसा 2 दीस ताका रावचो पडलो. तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. हें आमी म्हणटा, पूण आमकां खबर आहा भोगलें म्हणून थंयसर. कोणाचें मरण भोगलें भयणान? कोणाचें मरण भोगलें? जेजून तर म्हाजें मरण भोगलां, नाजाल्यार म्हाका कितें फावो केलें? म्हाका स्वर्ग फावो केलो. तुका इफेन्नान आनी वचपाची गरज ना म्हणटा. आपूण इफेन्नान गेलो, तुका इफेन्नान वचपाची गरज ना. कोणाक म्हणटा? कोण म्हाजेर सत मानतलो आनी म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेतलो ताका इफेन कॅन्सील. आपणें तुका डायरेक्ट स्वर्ग तयार केला. भयणानो, तुज्या देवान तुका इफेन कॅन्सल केला. उगडास धरा. आनी आमी इफेनाचे खूब चिंता. नाजाल्यार तुज्या देवान कितें केलां तेजेर तुजो दोवो दवर. देवान तुका इफेन तुजें कॅन्सील केला. आपूण सकयल गेलो. ज्या जाग्यार तेणें वचपाक नासलें पळय त्या जाग्यार भयणानो गेलो. ही जाणवाय आमकां ना. हे देवाचें उतर आमकां कोणें शिकोवंक ना. आनी हांवें जायते जाणांक हे देवाचें उतर शिकोवपाक सगलें ते म्हाजेर रागार बसून जाले. देव तो म्हणूंक लागले इफेन्नान कित्याक वयतलो? हांवें म्हणलें तूं आय बिलीव कितें म्हणटाय? तूं सोत मानता कितें म्हणटाय? तूं सोत म्हणटाना म्हणटाय, पूण तुका सोत म्हणटा कितें तें तुका खबर ना. 3 दीस तो थंयसर रावलो. थंयच खबर सांगना भयणानो. भोगलें. सर्गीच्या बापायक खोशी ती. सर्गीच्या बापायची खोशी आसली तो थंयसर वचपाक आमच्या खातीर. आमच्या खातीर इतको तेणेन आमचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. कोण तेजेर विश्वास दवरता ताका शाश्नीक जिवीत मेवतलें. आपणाच्या एकल्याच पुताक, मालगोड्या पुताक इफेन्नान धाडलो. कित्याक लागून इफेन्नान गेलो? म्हाज्या पातकाक लागून इफेन्नान गेलो. इफेन सोंसलें. आनी भयणानो, आमी आमची नदर खुर्साचेरूच धरुना. खुर्सा उपरांत कितें जालें आमी हेजेर नियाळ करिना. जेजून खुरीस सोंसलो तो सोंसलो. देवाचें उतर म्हणटा
आख्खे तेजी चामडी आंगार तेज्या चामडी नासली. आयजाया 52:14 मातशें वाच सिस्टर. आयजाया 52:14. मनशाचे रूपूच ताका नासले, नदरेक तो इतलो सोब नासलेलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोक सारकोच तोटाकलो. भाव भयणानो, तुमकां देवाचे कितें हाल जाल्ले ते पळोवपाक जाय नाल्यार साम्स 22 12 ते 19 पासून वाचा. तुमकां कळटलें कितकें भोगला पळय ते जेजू. साम्स 22 12 ते 19 पासून वाचा. देवाचें उतर सांगता सगळीं हाडां दिसती पडटालीं, मांस तेज्या आंगार नासलें, मनीस म्हणून वोकोंक कळो नासलो. ती इमाज दिसता पळय ती न्हू भाव भयणानू, ती इमाज घडूंक शकना. इमाज घडूंक शकनाय ती. देवाचे रुपणे आहले ती इमाज आमी करूंक शकना. देवाचें उतर म्हणटा उदका भाशेन, तेजें आंग उदका भाशेन आसलें. उदकाक शेप आसना भाव भयणानू, देवाक शेप नासली. सगळीं हाडां तेजी सुटोन गेल्ली, मोडोंक नासली पूण सुटोन गेल्ली, जॉयंटा भायर आसली. उदीक भाव भयणानू कशें जाता, उदीक कशें तेका उदकाक शेप आसना. उदीक तर हांव हांगर वतत नाल्यार ह्या उदकाक शेप आसना, हें उदीक कशें पडटलें. असो जाल्लो जेजू. शेप नासली भाव भयणानू. इतको मार खाल्ला. त्या खुर्सार दाखयता पळय तें एक नमुनो. 1% पासून न्हू देवान सोंसला पळय तें. थंयसरूच काबार जावना भाव भयणानू. जेजू इफेन्नान वयता आनी इफेन्नूय म्हाज्या खातीर सोंसता. कित्याक लागून भाव भयणानू, म्हाका सर फावो जावपाक जाय म्हणून जेजू इफेन्नूय म्हाका लागून सोंसता. ह्या कॉरेजमान तर तुका कितें चिंतपाक जायना जाल्यार म्हाजो जेजू म्हाज्या खातीर इफेन्नान गेलो आनी म्हाका सर्ग फावो केला हें चिंत भाव भयणा. आनी ह्या जेजूचो मोग करूंक चालू कर. जेजू तुवें म्हाज्या खातीर तुवें इफेन सोंसलाय. जेजू मार सोंसलाय पळय तो हांव एक टायम मानून घेता, पूण तें इफेन कितें तें म्हाका खबर आहा. उजो भाव भयणान आखती ती, त्या आखतीन तूं एक सेकंड रावंक शकचो ना. एक कात तुजी गेली, तुजी हाडां भायर सरलीं, एक टायम तूं सोशीत, पूण इफेन आमकां सोसूंक जावचें ना भाव भयणानू. म्हाज्या जेजून म्हाज्या खातीर तें इफेन सोंसलें. नियाळ करा भाव भयणानू ह्या कॉरेजमाच्या वेळार. जेजू ते सकयल गेलो. कितक्यात कोबार जावना भाव भयणानू. एफिशियन्स 4:8-9 बेबी. एफिशियन्स 4:8-9. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, उंच चडून वेचे वेली आपणा बरोबर ताणें जायत्यांक कैदी करून व्हेली. मनशाक देणें वांटून दिलें, तर तो उंच चडलो हाची समजणी कितें? ताचो अर्थ असो, तो पयलो सोंकला म्हणजे आमचे पृथ्वीर देवून आयलो. प्रेज गॉड. आणि इंग्लीश put baby English. Therefore he says, when he ascended on high, he led captive and gave gift to men. Now this he ascended, what does it mean? By what he also first descended into the lower parts of the earth. भयणानू, before he ascend, वयर वयच्या पयलीं सकला गेलो. आमी म्हणटा न्हू, he ascended into heaven, he descended at the lower part. आमी आमच्या आय बिलिवान म्हणटा, पूण भाव भयणानू नियाळ करा. he ascended, before ascending he descended. म्हणजे आमच्या खातीर त्या बुनकोणीत गेलो. थंयच ना, देवाचें उतर गेलो आनी परगट केलें. इफेनान गेले, जेंकां सोरवंडार नासलो तेंकां देवाचें उतर दिलें आनी सगळे कोणें तेजेर सोत मारला तेंकां घेवन ही लेट द कॅप्टीव तेंकां घेवन आपूण गेलो. सोकला असो न्हय,
भाव भयणांनो देवाचे उतर पोटगोटले, आपणाच्या बापायचे उतर पोटगोटले आनी एक फेर देव जालो. ही इज अ जस्ट गॉड. बोणकोणीन वचोनूय भाव भयणांनो देवाच्या उतर ताणें पोरगोटले. He went to the depths of hell and he proclaimed the gospel and let the captives free. हो आमचो जेजू कोणाक एकट्याक बसून इनजस्टीस जावंक दिवंक ना भाव भयणांनो. बिफोर ही ascended, he descended. आनी डिसेंडेड भाव भयणांनो, नाजाल्यार तुवें तर जेजू क्रिस्तान तर सोत मारलाय, तुका डिसेंड जावपाची आनी गरज ना, तूं फकत एसेंड जातलो हें उगड आसता. You will not descend because you are going to directly ascend, because he descended for you and for me. आणि हे व्हडले सोत भाव भयणांनो उगडास दवरा, कोणाक खबर ना हें सोत. He descended because you don't have to descend and I don't have to descend. तो सोकला गेलो कित्याक तुका वचोंक गरज ना. जो म्हाजेर भावार दवरता तो म्हणटा तुका सोकला आनी वचपाची गरज ना, हांव भोगून येयलो. आनी एकदां भोगला नाल्यार परत भोगपाची गरज ना भाव भयणांनो. एकदां भोगला नाल्यार परत भोगपाची आनी गरज ना. एग्जाम्पल दिता. ही टी व्ही हांवें म्हापशा परचेस केली क्रोमा शोरुमान, आनी पयशे हांवें थंय फारीक केले. डिलिव्हरी सिस्टर शर्मिलान हांगर घेतली. सिस्टर शर्मिलाक दिसार पयशे दिल्या नाल्यार दिल्या सिस्टर शर्मिला तुवें पयशे? तेणें पयशे दिवंक ना. कित्याक फारीक ते ऑलरेडी म्हापशा जाले. जेजून तर फारीकपण केला, नाजाल्यार आमी आनी कसले पयशे दिता? आमकां फ्री डिलिव्हरी. देव म्हणटा स्वर्ग आपणें तुका फुकट केल्लो आहा, म्हाजेर विश्वास दवर. तुका आनी सकला वचपाची गरज ना. हांवें तुका डायरेक्ट हायवे तयार केला, त्या हायवेर तूं चल. स्वर्ग बाब तुका इफेन तुका कॅन्सल केला जेजून. उगडास दवरा, जेजून तुमकां इफेन कॅन्सल केला. कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता पळय ताका परत सांगता, भावार्थ म्हणजे जेजून जियोप. भावार्थ म्हणजे जेजून जियोप. आपूण तोंडांतल्यान बेश्टो भावार्थ आपूण जेजू 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 खंय चलता जेजू जेजू तोंडांतल्यान उच्चारताय तूं. तुज्या काळजान जेजू ना. तुज्या काळजान जेजू आहा नाल्यार तुज्या भितर आकटो आसतलो जेजूक. आनी ताका लागून भाव भयणांनो जेजू म्हणटा आपूण सकयल केला तुका स्वर्ग. आनी भाव भयणांनो डायरेक्ट हायवे. सकयल वचपाची गरज ना भाव भयणांनो. गॅरंटी सांगता तुमकां. आयज तुमचे डिसिजन चेंज करा. आयज सांगा जेजू तुवें आमचो मोग केलाय तसो आमी तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगान आमी पेटलेली आसा. तुज्या मोगा प्रमाणे आमी जियेता. आनी भाव भयणांनो तुमचें लायफ कितें जाता तें पळया. पेकोणी वचोरया गरीबसाण तुका केन्नाच लागीं येवचें ना भाव भयणांनो. हांव तुका गॅरंटी दिता. हांवें म्हाज्या लायफान पयलां म्हणून सांगता. हांवें एग्जाम्पल दिलो. म्हाजो 1 रुपया पासून देवाक शेणलेलो नाका. तो म्हाका सांगता अमक्या जाग्यार वच थंय आहा. म्हाज्या बायलेचे शेणले म्हाका सांगलें अमक्या जाग्यार वच थंयसर आहा. आनी हांगर थंय म्हाका सोद म्हणून सांगना. थंय आहा वच हाड. थंय गेलो थंयसरले घेवन येयलो. कित्याक? कनेक्टर परफेक्ट जाल्लो. सांगता फुडें कितें जातलें पळय तें. तूं काय सांगतलो? हांव तेजो फेवरेट न्हू. हांवें ताका घूस दिवंक ना. तूं म्हाका कितें तें सांग रे, एग्जामीक कितें येतलें तें तूं म्हाका सांग आनी हांव पेपर बरयता. ना, तुजो मोग करता, म्हाजोय मोग करता, सगल्यांचो मोग करता भाव भयणां. आमच्या कडल्यान जेजू पयस ना, आमकां लागींच आहा. उगडास दवरा भाव भयणांनो. तुमचे इफेन देवान कॅन्सील केल्लें आहा. तुमकां स्वर्ग देवान तयार केल्लो. स्वर्ग तर म्हाका तयार केला. त्या स्वर्गार वचपाची वाट जावन आसा जेजू. हांवें जेजून चलपाक जाय. ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. देवाचें उतर म्हणटा. जेजू जावन आसा ती वाट, जेजू जावन आसा तें सोत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. आनी हितून हांवें रावपाक जाय. भाव भयणांनो आमी हांगर शिकोंक येता. आनी हांव जाणा आयज तुमी कितें शिकल्या पळय तें
हेच्या पयले तुमी आयकोंक नासलें की जेजून आमच्या खातीर सोर कसो इफेन कशें सोंसलां पळय. आमकां इफेनाची जाणवाय दिवंक ना भाव भयणां. जेजू खुर्सा वयल्यान गेलो कबार जालें म्हणून सांगलो ना. आमची मागणी आहान पूण आमच्या मागण्यांचेर नियाळ ना. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. कोणाचें राज चलता? कोणाचें राज चलयतात भाव भयणांनो आमी? आमचें राज काय देवाचें राज? तुजी खोशी जाता तशी ह्या संवसारांत कोणाची खोशी? देवाची खोशी काय म्हाजी खोशी? मागणी आमी भाव भयणांनो सदांच करता पूण त्या मागण्यांचेर आमचो 1% पासून नियाळ ना. आमची खोशी करपाक आमी ह्या संवसारांत येयला. कितके आमी एकठांय करूंक शकता ते आमी येयल्या. पूण देव म्हणटा ह्या संवसारान तुका एक काम दिवन धाडला. 52 वर्सां हांव देवा कडल्यान असोच पयस भोंवतालो. धाकटो भुरगो आसतना देवाच्या उतराचो मोग म्हाज्या भितर तेणेन घातलेलो. नो टायम हांवें म्हाजो बायबल वाचला, कंप्लीट बायबल नो टायम वाचला. धाकटो भुरगो आसतना सावन म्हाका बायबल वाचपाची संवय, व्हडले व्हडले प्रिचरांचे प्रिचींग आयकपाची संवय. देवाच्या उतरान खूब टायम हांव सारतालो पूण म्हाका देवाचे गूट सजमो नासले. हांव नोको आहलो की देव म्हाका दाखोवंक सोदता की तुका आपूण तुका म्हाजें उतर परगोट करपाक तयार करता म्हणून. पूण जेन्ना लायफान तश्यो घटण्यो येयल्यो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें देव म्हाका सांगता ना तूं म्हाज्या राज्यान तुवें काम करपाक जाय. आनी भाव भयणांनो सगल्यांक देवान सांगलेलें आहा की म्हाज्या राज्यान तूं काम कर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. तुजी खोशी म्हणटा आमी म्हणटा पूण खऱ्यांनीच आमी बापाची खोशी करता काय म्हाजी खोशी करता? आय बिलीव म्हणटा आमी, सोत मानता म्हणटा. आनी सोत मानता म्हणटाना आमी हें सगळें म्हणटा. तो सकला गेलो, तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सकला गेलो पार्टी करपाक. पार्टी हाडली, देवाक इन्विटेशन सैतानान दिल्लें, यो रे पार्टी करुया, इल्लें मारुया, बरें इल्लें मारुया आनी बरें एन्जॉय करुया म्हणून सैतानान सांगलें. सकला गेलो आनी तेजे मरणाची हत्यारां तो घेवन येयलो, चावी घेवन येयलो. ही हॅज डिस्ट्रॉयड डेथ टू द वन हू बिलिव्स. मरणाची चावी तो घेवन येयलो सैताना कडल्यान. सैतानाक तेज्या किंगडमान, आपणाच्या किंगडमान शेणयले ते शेणयले, तेज्या किंगडमान गेलो आनी थंय शेणून येयलो. आपणाच्या किंगडमान तेणेन ताका पयलोच शेणयलो. 1 John 2:16 वाच सिस्टर. 1 John 2:16. एंड करता की हो लास्ट स्क्रिप्चर घेता. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मोर्यादी बायली फोंडावणी, दोळ्यांची लोभी आशा आनी ग्रेस्कायेची बोडाय, हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतले उपजता. 3 ताळण्यो हांगर आहा. 3 ताळण्यो. हितून 3 ताळण्यो आहा. 3य ताळण्यो इवेक येयल्यो, 3य ताळण्यो जेजूक येयल्यो. 3 ताळण्यो मॅथ्यू 4 पळय बरयलेल्यो आहा. त्यो 3 ताळण्यो त्यो ह्यो, दोयाची, दुसरी खंयची? लोभी आशा, गिरेस्कायेची आनी मोर्यादी. गिरेस्काय म्हणटा सगळे तुज्या म्हाका खालती जाव सगळे. हितून शेणयलो जेजून, ताका शेणयलो. सकल गेलो आनी सकलूय शेणयलो. तुज्या राज्यान तूं दादा न्हू. तूं म्हापशा येवशी नाल्यार हांव म्हापशा दादा. मडगांव म्हाका उगी रावचो पडटलो की हांव मडगांव म्हाका कोण वळखना न्हू. मडगांवकार म्हाका बडयतले. पूण मडगांव वचोन ताणें दादागिरी केली आनी थंयचो दादागिरी करून आपूण जिखलो. म्हणजे स्वर्गारूय जिखलो, धर्तेरूय जिखलो आनी सकल इफेन्नानूय जेजू जिखलो. आनी थंयसर आपणाचे कोण आसले
तांकां घेवन गेलो. पूण हांव तर ह्या स्वतांचेर स्वत मानिना, नाजाल्यार इफेन म्हाका अजुनूय तयार आहा. तूं स्वत मानिना तूं इफेनान वयतलो. पूण तुवें जेजून कितें केलां तेजेर स्वत मानशी तुका भावा भयणानू इफेन देवान कॅन्सल केल्ल्या उगडास तर. ताका लागून हे जेजूचो आमी मोग करूंक जाय. कित्याक इफेन पासून ताणें आमकां कॅन्सल केलें. पातकांचो सैम काडलो, नवो सैम दिलो, इफेनूय कॅन्सल केलें, सर्क फावो केलो. एफिशियन्स 2:5-7 म्हणटा उजव्याक आपणाचे बसकात. उजव्याक आपणाच्या बसकात ऑलरेडी आमकां ताणें तयार केलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. कोणाक हिलिंगाचे प्रेयर बा कोणाक रिक्वेस्ट आहा? हिलिंग प्रेयर पेकोणीचे मागणें कोणाक कितें जाला? Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister Canada, कोलवाची सिस्टर कोंडी ते बरी ना हे भयणीक दिसती पडना. कोण मागणें करता तिचेर? तुमच्या भितरलो कोणी? जॉन 14:12 कितें म्हणटा सिस्टर? खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण मुशेर भावात दवरता ती हांव करता ती कर्तुबा आपुणूय करतली आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुबां करतली, कित्याक हांव बापाशी वेता. कोणूय आपणाचेर स्वत मानता पळय तो कितके जाणां जेजूचेर स्वत मानता. जेजूचेर कितकी स्वत मानता पळय. आतां तुमी पळया, आतां तुमी हात वयर काडचे ना. जेजूचेर कितकी जाणां स्वत मानता तुमी. ऑपरेशन तुमकां करचें पडटलें पयलें सांगता. जेजूचेर कितकी जाणां स्वत मानता. जेजूचेर स्वत मानता नाल्यार तूं म्हणटाय हांव तेजेर हात धरले जाल्यार तिका पुत्तून तेजी नदर येवपाक जाय. पयलें आमचें स्वत मानप म्हणजे कितें तें सिट्युएशन तर आहा नाल्यार मातसो हें जाल्लें न्हू. थोड्यांचे मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड तो रॅमी येयल्लो तो, तेजो एक हात वयर सरोन आहलो तो मागीर हो काडटालो. भयणांनी जेजून आमी सगळें करूंक शकता. कोणेनूच चिंतपाचें ना आपूण करूंक शकना म्हणून. सैतानाची फोट जेजून सांगला तुका हांवें केला तेज्याहून दोबरादान तूं करता. प्रेज गॉड, हालेलुया. तिचे आमी सेपरेट करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा. आमचो सर्वंडार देव तूं. आमचे खातीर तुवें त्या खुर्सार सोंसलाय. खुर्सारूच कबार करूंक नाय जेजू तुवें. तूं सोंपला बोणकोणीतूय गेलो. आमचे खास तुवें त्या बोणकोणींत सोंसल्या आनी थंयसर तुवें तुजें उतर परगट केलें आनी थंयसरले जे तुजेर विश्वास दवरल्या तांकां तूं घेवन स्वर्गार गेलो. आमी तुजेर स्वत मानता जेजू. आयच्यान तुका आमचें काळीज दिता हांव जेजू. इतकी वर्सां आमी क्रिस्तांव आहलीं जेजू, पूण आयज आमकां तुजें उतर सजमलां आनी तुवें आमकां इफेन कॅन्सील केलाय म्हणून आयज आमी सजमल्या आनी काळीज आमच्या आयज आमी तुका दिता हांव जेजू. तुज्या भितर रिगोन रावतलीं आमी जेजू आनी तुजी महिमा आमी आमच्या लायफान सदांच पळयतले. जेजू ह्या वेळार कसलीं दुयेंसां आसूं तुजो पवित्र आत्मा तुवें आमच्या भितर घातलाय आनी हो ओचोरयांचो आत्मा आमच्या भितर तुवें घातलाय. ह्या वेळार ओचोरयां गोठ्ठान भाव भयणां पेकोणीचो हात तुमकां पवित्र आत्मा भितरल्यान पेकोणी तुमच्या भितर सुट्टा. कसलें तुमच्या आंगान भितर दुयेंस आसो ह्या वेळार स्वत माना की जेजून म्हाज्या आत्म्यान पेकोणी घातलेली आसा ती पेकोणी आतां भायर सरता. त्या खुर्सार जेजून कंप्लीट केला ते पळया. जेजूची कूड पिजल्या पळय ती पळया. इफेर्नान गेला त्या जेजूक पळया.
आनी हो जेजू पुनर्जीवन जाला, मोहिमेन जिवन जाला आनी सगळे बरेपण आमकां दिवन गेला, आपणाचें सतपण आमकां दिवन गेला. आमच्या कडल्यान कांयच उणें करिना, आमच्या भितर पवित्र आत्मो घातला आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर ओचरयां घडून हाडटा. ह्या वेळार कसलें दुयेंस आसोंक, ह्या वेळार सगळीं तुमी जेजूच्या गायांनी बरी जाल्लीं आसा. खंयसरूय आसोंक तुमची घरची दायरी खंय आसोंक ह्या संवसारांत, ह्या वेळार तांकां देवाच्या हाजेरीन हाडा. कोणूय आसूंक ती, कितकीय पयस आसूंक ती, ह्या वेळार देवाच्या हाजेरीन त्या मनशाक हाड. कोणूय आसो, तुजो फॅमिली मेंबर, तुजो दुस्मान, तुजो फ्रेंड, तुजो सोयरो दायरो, तुजो नेबर, कोणूय आसूं, ह्या वेळार देवाच्या हाजेरीन ताका हाडा. ह्या खुर्साच्या सकयल ताका हाडा, खुर्साच्या सकयल ताका उबो करा आनी जेजूच्या पवित्र रगत ह्या वेळार तेजेर पडटा आनी पवित्र रक्तान ताका धुवन काडला. देवाचें उतर म्हणटा रेवलेशन 12:11 तेच्या रक्तान आमकां सरवण मेवल्या, तेच्या रक्तान आमकां तेणेन विकती घेतल्यान. भाव भयणांनो, तुजी पेकोणी जेजून आपणाच्या रक्तान विकती घेतलेली आसा. ही सगळ्यांची पेकोणी जेजून रक्तान आपणाची विकती घेतलेली आसा. आपणाच्या घायांनी तुमकां तेणेन बरी केल्ली आसा. मानून घ्या, मानून घ्या आनी तुमी पळयतले सर्गीचे राज, तेजी देवाची महिमा तुमी पळयतले. आनी ब्रदर, शुक्रान जे भयणीचें नांव घेतलां, ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं थंयसर गेला आनी पेकोणेचो हात लायलाय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुमचे कोणूय आसत, खंयसरूय ते आसत, ह्या वेळार तेजें नांव तुमच्या मनान घ्या आनी पवित्र आत्मो वचोन तांकां थंयसर त्या जाग्याचेर हात लायता. तुमचेर हांव सर्गीच्या बेसांव उलयतां, तुमचेर फायनान्शियल ब्लेसिंग हांव उलयतां, पयशांचो बेसांव हांव तुमचेर उलयतां. हेच्या फुडें तुमी गरीबसाणीन जियेतना तुमी श्रीमंत म्हणून जियेतले. देवान म्हटलें, लेट द पुअर से आय एम रिच, लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग. तुमी गरीब न्हू, तुमी जेजू क्रिस्तान सगळ्याहून व्हडली गिरेस्त मनशां जाल्ली आसा. तुमी वीक नान, तुमी जेजू क्रिस्तान गोठायन भरलेली आसा. तुमचेर वॉट यू से फॉर कस सिस्टर, तुमचे शिराब ना, जेजू क्रिस्ताचे बेसांव आसा. सगळ्या एरियान तुमच्या लायफाच्या जेजू क्रिस्ताचे बेसांव आसा. ह्या वेळार मानून घ्या भाव भयणांनो, ओत्मीक ये. आनी जेन्ना तूं ओत्मीक मानून घेताय तेन्ना तूं तुजें फिजिकल पळयतलें. सेम एनॉयंटींग भाव भयणांनो जे आमच्या भाव भयणांचेर आसा ते तुमचेर आमी रिलीज करता. तुमकां देवा कडल्यान कांयच पयस ना, देव तुमच्या कडेन लागीं आसा. तुज्या भितर पवित्र आत्मो जियेता, तुज्या भितर जियेता आनी तुज्या भितरल्यान तो काम करता. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याकूय उलो मारा, सर्गीच्या बापायक उलो मारा. म्हणा, सर्गीच्या बापा, तूं म्हाजो सोस, तुज्या कडल्यान सगळें म्हाका येता, म्हाका कांयच उणें ना. जेजू, आमी तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तूं जाण आसाय ती बरी वाट, हे वाटेन चलपाक आमी निर्णय घेता भाव. तूं जाण आसाय ते सत आनी हे सत आमी मानून घेता. आनी सगळी ह्या हांगर येयल्या तितक्यांकूय तुवें पेकोणी दिल्याय, तुवें पयशांनी भरल्याय आनी सगळे तुजे राजवट तांकां दिल्याय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा, लूक 12:32 म्हणटा, म्हाजी खोशी जावन आसा तुका त्या म्हाज्या राजवट दिवपाक. देवा, तुजी खोशी, तुज्या राजवट तुज्या भुरग्यांक दिवपाक आनी हे तुवें तांकां तुज्या राजवट दिलाय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तांकां कांयच उणें पडचें ना. कसलें वायट तेंचे उद्रूस तेंच्या लायफार आसले, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या रगतान तांकां हांव मागता. जेजूचें रगत तेंचेर हांव उलयतां आनी जेजून तांकां रगतान माखलेली आसात. कसलीच मेळे आत्मे तांकां लागीं येवंक शकना. जेजूचे आंज बोडवे सोडटा ह्या वेळार, सगळे आंज बोडवे तुमकां राखतले. कसलेच मेळे आत्मे तुमच्या लागीं येवचे ना. जेजू तुजें उतर उलयला आनी तुजें उतर म्हणटा की तूं उलयलाय तें तुका मेवतलें. आनी आमी सत मानता, जी आमच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरल्यान ती काम करून आमकां परत येयली म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ही आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड.